Mokal bawang bedino yami sachi tesama masun sangta yasur tesama bosot आणि प्रत्येक जाऊन आज ख्रिसमसचो सक्रामेंट स्वीकार करच्या भुरग्यांच्या tesama bosot हें बलिदान आमी भेटयता अर्गामी सांदिल्यांत लॅन्सी निमिता डिकोस्ता आनी कुटाम इन्फेंट मेरी वडो प्रत्येक tesama bosot मिस्तिता ब्लेजियस डिसोजा आनी कुटाम सांतेरेस जेजूचे ल्हान फूल वडो 20th wedding anniversary दिसा अर्गामी स्थिला लिगरी आनी जीना सांजुजे वासवाडो अर्गामी सांदिल्यांत एंड्री स्टेल्ला फेर्नांडीस क्रिस्राय वडो लॉरेन्स कुटिनो आनी कुटाम वेलंकनी वडो डॉमिनिक सल्टाना सांतान्ना वडो डेल्सन सल्टाना सांतान्ना वडो ह्या सर tesama बसोत आनी प्रत्येक जावन आमच्या क्रिसमसच्या भुरग्यांच्या tesama बसोत हे बलिदान आमी भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मेयाची पहिली तारीख महत्वाचो दीस तुमकां बंदेल फिरगजकारांक तुमचे फिरगज स्थापन जावन 100 वर्सां जातात आज मे म्हयनो आमी सुरू करता मोरये मायेच्या मनाक आज आमची भुरगीं 80 आनी 100 तांकां क्रिसमसचो सक्रामेंत आमी दिवंक आसा आनी तशेंच सान जुजे खामेली ताचे फेस्ती आज आमी आचरण करता देखून म्हत्वाचो दीस म्हळ्यार आमी हयसर मोतीन दवरून आमचे मिसाचें बलिदान देवाक अर्गां जावन उपकारी मोनान आमी भेटोवया ताची आशिर्वादां ह्या फिरगजेचेर आमच्या सुमेशांचेर सरस्पोर देव वतून दी म्हणून आमी आशेवया आनी मागया आमच्या पातकांची दूख धरून देवाची काकुळटांनी बोक्षांनी मागया हांव पातकीसर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मोनान चिंतून तोंडात उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत म्हगे वजनां जावं पार मोरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करा म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन God
त्या देवा आमच्या महिमेवंत बापा पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी देवोन येव आनी आमचे भितर रावून तुजे महिमेचें मंदीर तो आमकां करूं आनी मनशां मुखार आमी साक्षी दिवंक ताच्या धैर्यान आमकां तो भरूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासणाक. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला दुबल्यांक बरी खबर दिवंक फाफसल्ल्या काळजांच्यांक बरी करूंक कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक सर्वेस्पराचे कृपेचे वरस आनी आमच्या देवान फारीकपण घेवचे दीस परगट करूंक रुदान करतेल्यांक बुजोवंक सियोनांत रुदान करतेल्यांक संतोष दिवंक तांकां गोबरा बदला मुकुट दिवंक रुदानाचे मुस्तायके बदला संतोषाचे तेल दिवंक निराशे बदला स्तुतेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. पूण तुमकां सर्वेस्पराचे याजक म्हणटली आमच्या देवाचे म्हणयारी म्हण तुमकां पासारतली. सुखानासतना हांव तांकां फावो तसले इनाम दिता आनी तांचे लागीं एक सासणी करार करता. सगळ्या राष्ट्रां मदें तांची संतत किर्तीवंत जातली आनी तांची पिळगी सगळ्या लोकां मदें. ती सर्वेस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतत म्हण तांकां पळयतात ती सगळी वळखून घेतली. देवाचे उतर हें. दार तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तू नवे कर. तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप नवे कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो मैमेन आनी वैभवान भरलोलो प्रकाश भरीत मानतान नेसलोलो. तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप नवे कर. पृथ्वी तुवें तिच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडल्याय ससनाच्या ससनाक ती थीर घट केल्याय. म्हणटा बरी दर्यान तिका पांगून धरल्या तिचेर पर्वत दोंगर उदकान बुडोवन आसा. तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप नवे कर. तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप नवे कर. दमदुतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता शीस समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून आसले. तेदवा एकाच सणे कठीण जड बरें आयिल्ले बरी मोळबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आशिल्ले त्या घरान भरलो. तो वळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो
विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वासा सक्ते प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक समूह एकठांय जालो आनी तांणी उलयिल्ले हर एकल्याक आपआपले भाशेन आयकतले देखून लोक सकत तटक जालो. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगता उबो रावलो आनी व्हडल्या तळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदे भावांनो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियांनो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतराक चीत दिया. नजरेचो जेजू देवान पसंत करून तुमचे मदें धाडलेलो मनीस. हाका रुजवात जावन देवान ताचे मरिफात तुमचे मुखार केल्ली ती आश्चर्यां, विचित्र कार्यां आनी गुणां तुमी जाणात. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभावार्थ्या कारणाक कुसयलो आनी जिवेशी मारलो. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त त्या सत्याच्यो साक्षीयो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस बसयल्लो पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच ते तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या सिसांक म्हळें, पूण आतां जाणें म्हाका पाठयलां ताच्या सरसी हांव वेतां. तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणीय म्हज्या लागीं विचारिना. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां कंतीन भरल्यान. पूण सतत हांव तुमकां सांगतां, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक हांव गेल्ल्या करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वसन जाल्यार ताका हांव तुमचे सर्ती धाडटलो. आनी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वोवंक तांकां ना. सताचो पवित्र आत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आनी विशेश करून बेगीनच वो क्रिस्मसाचो तिरावणेचो संस्कार घेवंक आसच्या ऐशी आनी 100 उमेदवारांनो,
पेंताकोस्ता दिसा सुरविल्ल्या पवित्र सभेचेर हांव क्वार मरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर आयिल्लो तो पवित्र आत्मो थोड्याच घडयेन तुमचेर येतलो आनी तुमकां तो रुपांतर करतलो. जेजूच्यो साक्षी जावंक जेजूक व्हडा धैर्यान परगट करूंक तुमकां तो आदार दितलो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्या विशीं आनी पवित्र आत्म्याच्या महत्वा विशीं ह्या तिरवणेच्या संस्काराच्या संभ्रमा दिसा आमी थोडें शिकवण आयकुया. आमी व्हडलें सत म्हणटा, नैसियाचें सत म्हणटा आसतना पवित्र आत्म्या विशीं अशें परगडटा आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता ताव निप जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयला. पवित्र आत्म्या विशीं सडवणेच्या चरित्रांत कितें सगळें घडलां भोव संक्षिप्त रितीन आमकां हातूंत आयकूंक मेळटा. जें आमी सत म्हणटा आसतना इगर्जेन जावं आमच्या घरांत आमी परगडटा. पवित्र आत्मो त्रिंदा दिसो तिसरो जण, बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी सांगता वंदन करता, आराधन करता, कित्याक तो देव. आदीं तावन बापा आनी पुता सांगता तो आसुल्लो, प्रवाद्या मुखांत्र तो उलयल्लो. हाच्या पयल्या वचपांत ह्या विशीं आमी आयकलें. इजाया प्रवादी म्हणटा, देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा आनी दुर्बळ्यांक खबर परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. हींच उतरां जेजून ताच्या परगट जिणयेच्या सुरवेर म्हणली. जेजू पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जालो. जेजू पवित्र आत्म्यान बरोवन पविस्नान घेतल्या उपरांत ताणें ताची परगट जिणी सुरू केली आनी पवित्र आत्म्याच्या बोळान ताणें शिकयलें, असर्यां केलीं आनी शेवटी सर्गाक वयच्या पयलें आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे तो म्हणलो, तुमकां एक मजतदार कशें, तुमकां एक मेस्त्री कशें, स्वताचो शिकोणदार कशें हांव तुमकां धाडटलो. आनी हाच्या दुसऱ्या वचपांत जें कितें पेंतेकोस्ताच्या दिसा घडलें, पवित्र आत्मो अंकुर मरयेचेर, आपोस्तलांचेर आनी सुरविल्ल्या पवित्र सभेचेर कसो देवलो आनी ताच्या देवणे मुखांत्र ताच्या ह्या येण्या वरवीं कितें जालें तें आमी आयकलां, आमी जाणाव. भिजोन आशिल्ले, भिजूड आशिल्ले आपोस्तल धैर्यान भरले. पेद्रून जेजूक नेगार केल्लें तो पयल्लें उर्बेस्त जालो, धैर्यादीक जालो आनी जेजूस बासयल्लो सोडवणदार, ताच्या नांवान मात्र आमकां सोडवण आसा. देखून आमी आमची पातकी जिणी बदलूंक जाय, ताका आमी सत मानूंक जाय आनी अशें बाच्यावी जोडूंक जाय म्हणून व्हडा धैर्यान ताणें परगट केलें. पवित्र आत्मा आयलो, आपोस्तलांक सुरविल्ल्या पवित्र सभेक ताणें रुपांतर केलें, ट्रान्सफॉर्म केलें आनी ते जेजूची शिकोवण समजले आनी हेरांक समजोवंक व्हड धैर्यान वावुरले. सगळ्या धर्मच्या कृत्यांत पेद्रू आनी ताचे हेर सांगाती सीस, सुरविल्ले पवित्र सभेचे हेर सुवार्थेगार पावलू, बार्नबास, तिमोथी, सिलास आनी हेर सगळे पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू सोडवणदार म्हूण परगट करूंक शकले. पयले ते बदल्ले, पवित्र आत्म्याक तांच्या काळजांत तांणी जागो दिलो आनी पवित्र आत्म्यान तांकां बदलिले आनी जेजूचे खरे पटलावदार, जेजू क्रिस्ताचे खरे सीस आनी सुवार्थेगार जावंक तांकां पवित्र आत्म्यान आदार दिलो. पवित्र सभा वाडली आनी आज सगळ्या संवसारार ती विस्तारल्या आनी ही पवित्र सभा हेरांक जेजूची स्वार्थ परगट करूंक पवित्र आत्मो आज परत ह्या आमच्या भुरग्यांचेर, उमेदवारांचेर येतलो आनी ताचे वरवीं आमी सगळीं
जेजूक आमचो सोडवणदार म्हूण मानूंक शकतलें हांव आनी व्हडा धैर्यान आमच्या उतरां करण्या वरवीं ताका साक्ष दिवंक धैर्य घेतलें हांव. जें कितें पेंतेकोस्ता दिसा घडलें आनी सुरविल्ल्या पवी सभेंत घडलें तें आज आमच्या ह्या बोंदेलच्या पवी सभेंत घडतलें आनी पवित्र आत्मो ह्या आमच्या भुरग्यां मुखांतर आमच्या कुटुंबांत आमच्या फिरगजेंत भरपूर रितीन वाव उरतलो आनी जेजूचो मोग जेजूची सुवार्थ आमकां शिकयतलो आनी जेजू क्रिस्ताचे साक्षी जावंक आमकां आदार दितलो. पवित्र आत्मो आमी जाणाव तो देण्यांचो दातार. ताच्या 7 देण्यांनी तो आमकां भरता आनी क्रिस्ताक धैर्यान परगट करूंक आदार दिसा. देखून ताची देणी आयच्या संस्कारा मुखांत तुमकां फावो जातात भुरग्यांनो. ती आसात तुमी येदोळूच शिकल्यात. जाणवाय, गिन्यान, बूद, घटाय, समजणी, भक्त आनी देवबिरांत. तुमचे थंय ही देणी येतली आनी ही देणी तुमच्या थंय आसात म्हणून तुमच्या उतरां करण्यांनी पयलें तुमच्या कुटुंबांत दाखया, तुमच्या सेस सांबारा दाखया, हेरांक तें परगट करा आनी पवित्र आत्मा तुमचे थंय आसा ताणें तुमकां रुपांतर केलां म्हणून आमी संतोश पावतले. हांव पवित्र सभेची दोतोर म्हणून आसा कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक फेथ. पवित्र आत्म्या विशीं उलोवन अशें म्हणटा, तो आमचो शिक्षक, तो आमचो मेस्त्री, तो जेजू देवाचो पूत आनी संवसाराचो सोडवणदार म्हूण आमकां शिकयता. तो आमकां क्रिस्ताचो गूट, पास्कांचो गूट आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा आनी हर एक पावटी संस्कार आमी संभ्रमत आसतना कसलोय तो जावं दी, पवित्र स्नानाचो, लग्नाचो, याजकी दिक्षेचो, जेजूक आमच्या मदें तो हाजर करता आनी आमी ताच्या धैर्यान सक्तेन भरोन जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां तो आदार दिता. तो आमकां एकूटम कशें एकवटायता. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आमी जाणाव, आमी आयकलां, अपोस्तलाच्या कृत्यांनी आमी वाचलां, सुरविल्ले क्रिस्तांव एका काळजाचे आनी एका मनाचे जाले. माया मोगान सेवेच्या मनोभावान जियेले. पवित्र आत्म्यान तांकां एका काळजाची आनी एका मनाची केली. एकूटम कशें तांकां लागीं हाडलें आनी तांच्या करण्या मुखांत, उतरां मुखांत जेजू सोडवणदार म्हूण परगट करूंक तो कारण जालो, पवित्र आत्मो आदार जालो. तशें आज जण एकल्याक हो पवित्र आत्मो आमचो मेस्त्री आनी शिक्षक जाता. क्रिस्ताचे गुट आमकां उगडापे करता आनी आमकां समेस्तांक, ल्हाना व्हडांक, बिरगजे आनी हेरांक लागीं हाडन एक गवळी आनी एक हिंड आमी जावंक तो आदार दिता. क्रिस्माच्या संस्कारा वरवीं आमचो भावार्थ घट जाता, थीर जाता आनी दृढ जाता. पवित्र स्नानांत तुमकां मेळ्ळलो भुरग्यांना तो भावार्थ तुमी येदोळ जोगासण्यान सांबाळला आनी तो जिवाळ दवरला. पूण आयच्या ह्या संस्कारा मुखांत्र तो घट जातलो, थीर जातलो. देखून ह्या संस्काराक आमी तिरावणेचो सक्रामेंत, दृढीकरणा म्हूण आमी कन्नडांत म्हणटा. ह्या भावार्था मुखांत्र देवाचो आनी पेल्याचो मोग आमच्या काळजांत फुलतलो आनी सेवे मुखांत्र आमच्या भावार्थी जिणया मुखांत क्रिस्ताच्या साक्षी सुवार्थाचे परगटणार आमकां जावंक आदार जातलो. पाऊलचो हो पाप साहेब म्हणटलो, द मॉडर्न वर्ल्ड बिलीव्स इन विटनेसेस अँड नॉट इन प्रिचर्स. आधुनीक संवसार साक्षींक पातयतलो, प्रवचन करतल्यांक न्हय. आमी हर एकल्यांनी जेजू क्रिस्ताची साक्ष जावंक आसा. उतरांनी आनी करण्यांनी सुरविल्ल्या पवित्र सभे आशिल्लें तें चिंतप. पवित्र सभेंत आसलो तो मनोभाव आज आमच्याय फिरगजेंत येवंक जाय. आमच्या करण्यांनी, उतरांनी मात्रणी बगार करण्यांनी पर्यंत. देखून हो तिरावणेचो संस्कार घेतलेल्या सर्वांनी आळसायेन तिरावणेचो संस्कार जालो आनी कितेंच शिकोवंक ना, आमी कितेंच करूंक ना म्हणचें न्हय. बगार आसता कशें ते आपोस्तल उर्बेन भरले आनी जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक तांचो जीव पर्यंत दिवंक ते फुडें गेले. तशें आमी सगळ्यांनी
पवित्र स्नाना वरवीं आनी ह्या संस्कारा वरवीं आमकां मेळिल्लीं सगळीं देणी आनी सकत पवित्र सभा बांदून हाडूंक आमच्या कुटुंबांत जेजूचो मोग भोगोवंक आनी हेरांक तो दिवंक आमच्या सेवे बिरीत जिविता मुखांत्र तो हेरांक परगट करूंक आमकां जबाबदारी आसा कायदो आसा. पवित्र आत्मा आमकां कितलीं देणी तो दिवन दी तीं आमच्या पासत न्हय, तीं पवित्र सभे पासत पवित्र सभा बांदून हाडूंक नवी पर्जा रुपीत करूंक आनी सगळ्या संवसारार जेजू सडवणदार म्हणून परगट करूंक देखून पवित्र स्नान घेतिल्ली आनी त्या संस्काराची संपूर्णता आज येता थिरावणाच्या संस्कारांत हो संस्कारांत घेतिल्ली नांव आतेकीत क्रिस्तांव न्हय बागार वावराडी उर्बेस्त क्रिस्तांव जावंक जाय, क्रिस्ताचे पाटलावदारी जावंक जाय. आळशी आनी शेळमोडी न्हय बागार उर्बेस्त आनी जिवाळ क्रिस्ताच्या पाटलावदारी जावंक जाय. ह्या दिशेंत तुमी दोतोनेच्या क्लासींत आयकलां, परत हांव तें सांगतां. तुमच्याच प्रायेचीं थोडीं भुरगीं पवित्र स्नान आनी हो क्रिस्माचो संस्कार घेतिल्लीं क्रिस्ताची कशी साक्षी जाली. मारिया गोरट्टी ल्हानप्रायेची, सांत आग्नेस ल्हानप्रायेची स्त्री, जुआंव बथमन्स आल्तार भुरग्यांचो पात्रोन, डॉमिनिक साबियो तोय एक, आनी आयल्या वार तुमी आयकलां भाग्यवंत कार्लो आकुतीस 15 वर्सांचो भाग्यवंत एवकारिस्ता थंय ताची भक्त विशेत अंतरजाळा मुखार इंटरनेटा मुखांत्र एवकारिस्ताची शिकवणूक ताणें सगळ्या संवसाराक दिवंक प्रयत्न केली आनी ताच्या आवय बापायक ताणें इगर्जे काडलें, भावार्थी केलें. चडावत हें उलटा जावचें. पूण ह्या भुरग्यान ताच्या उर्बेस्त भावार्था वरवीं ताच्या आवय बापांक भावार्थी केलें. मोगाळ भाव भयणीनो आनी विशेश जावन आज आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक क्रिज मेळटा, तुमकां संतोश. तुमी भावार्थाच्यो साक्षी जाया आनी तुमच्या भुरग्यांकी भावार्थाच्यो साक्षी जावंक आदार दिया. आजकाल आमी म्हणचें आसा आवय बापायनी आमचीं भुरगीं आमकां आयकनात, आमचीं भुरगीं कोणायकी आयकनात, आमी सांगिल्लें आयकनात, तांकां कुशी आसल्या प्रमाणे करतात. बरें, थोड्या मापान हें सत. पूण आमचीं भुरगीं आमकां पळयतात आनी हेरांकी पळयतात. एक्शन स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स. जें आमी करता तें तीं पळयतात, जें आमच्या फिरगज्यांनी जाता तें दोळ्यांनी पळयतात. देखून मोगाळ आवय बापायनो आनी वडानो, आमी क्रिस्म घेवन भावार्थी म्हणून आमकां म्हणटा, जर आमचें जिवीत आमच्या भुरग्यांनी पळयत आसतना साक्ष बरीत आसा, सेवे बरीत आसा, सताचे नितीचें आसा, मोगाचें आनी बरेपणाचें आसलें आसा, आमी आमच्या भुरग्यांक सडीत शिकोवचें गरज ना, उतरांक गरज ना, आमची साक्ष पुरो. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आज हो संस्कार आमी व्हडा भक्तीन आनी संभ्रमान करता आसतना आवय बापायनो आनी वडानो, भावार्थाची साक्ष तुमच्या कुटुंबांत तुमी जाया. उपरांत दोतोन शिकोवची सड्ड गरज पडची ना. जर तर आवय बापाय आमकां भावार्थाची परजळीक देख जातात, त्या वेळा आमचो भावार्थ जिवाळ जातलो. तुमी जाणात फाटल्या तेगा बाब साहेबांनी, जुआंव पावल दुसऱ्या पाप साहेबान, बेनेडिक्ट 16व्यान आनी आतांच्या पाप साहेबान साबार लायिकांक बापायंक सांत आनी सांतीण म्हणून केलां. तांची जिणी शेवटी तांच्या भुरग्यांक भाग्यवंतपणाक कारण जाली, आदार जाली, प्रेरण जाली. जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेजाची आवय बापाय आज सांत आनी सांतीण जावन परजळतात. मोनिकाची जिणी तुमी जाणा, तिच्या मागणें तिच्या पुताक भावार्थी जिविताक प्रेरण जालें. आगोस्तीन आमकां फावो जालो. सांत थॉमस मोर एक लायक इंग्लंडाचो चान्सलर, ताच्या जिविता मुखांत्र एका बापायच्या जिविता मुखांत ताच्या भुरग्यांक आनी साबारांक प्रेरण मेळ्ळें, भावार्थाचें देणें मेळ्ळें. आयल्या वार सांतीण म्हणपा सारली आसा सांत जियन्ना बिरेट्टा मोल्ला
एक धाकटेरन एक आवय तिच्या वरवीं भावार्थ परजळ्ळो तिच्या भावार्थांक तिच्या भुरग्यांक भावार्थांत ल्हान व्हड करूंक कारण जालें मोगाळ आवय बापायन आनी वडानो आमचो भावार्थ आज आमी ह्या तिरवण्याच्या संस्काराच्या दिसा जिवाळ करया आनी आमच्या उतरां करण्यांनी तो भुरग्यांक आमी शिकवया आनी ह्या वरवीं आमी सगळीं एका काळजाची एका मनाची जातलीं आनी पवित्र आत्मो आमचे थंय आसतलो आनी आमच्या मुखांत कशें सुरविल्ल्या पवित्र सभेन ताणें वावर केल्या तसोच तो करतलो देखून हो आमचो संभ्रम हो पवित्र आत्म्याचो संस्कार आमकां घट करूंक आनी साक्षी करूंक जशें आज आमी अंतर्गितान म्हळें धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर आज आमचें मागणें जावं दी धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक सर्वेस्परा आनी आमच्या भुरग्यांक रुपांतर कर धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक हे सोम्या आनी आमकां सोमेस्तांक रुपांतर कर आनी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन जेजू क्रिस्ताक आमच्या उतरां करण्यांनी परगट करूंक आनी जेजू मात्र एकलो संवसाराचो सडवणदार म्हूण परगट करूंक आमकां आदार दिवं आमेन. उबी रावा तिरवण्याचो संस्कार घेवची रीत आतां प्रारंभ जाता. भुरग्यानो तुमचे कडेन तुमी सवालां हांव विचारता. हीं सवालां तुमकां बाप्तिस्म दिवच्या वेळार विचारिल्लीं आनी तुमी ल्हान बाळशीं तुमच्या तर्फेन तुमच्या आवय बापायन आनी मोदोरणेन तांकां जाप दिल्ली. आज तींच सवालां तुमकां विचार तुमीच ताका जाप दिवचे आनी कितें तुमी जाप दितात त्या प्रमाणे तुमी जियोंक आसा म्हणलें तुमकां हांव सांगूंक खुशी व्हरता. भुरग्यानो सैतानाक आनी ताच्या सगळ्या करण्यांक आनी बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात गी. तुमच्या भावार्था विशयान हांव विचारता. सर पदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचनराक तुमी सदमनतात गी. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत अवकार मोरयेत हांव जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सदमनतात गी. पवित्र आत्मो सर्वेस्पर आनी जीवदातार धर्मदुतांचेर पेंतेकोस्ता दिसा देव उरलो तो आज तिरवणेच्या संस्कारा वरवीं तुमचे ते केरीत भाशेन तो येता ताका तुमी सदमनतात गी. कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सदमनतात गी. हो आमचो भावार्थ हो सगळ्या पवित्र सभेचोय भावार्थ तो उचारूंक आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त सोवें आमेन. क्रिस्माची भुरगीं दिमी गेला तुमचेर प्रत्येक मागणें आमी म्हणून पवित्र आत्म्याक तुमचेर आमी देंवोवन दी म्हूण मागता. मोगाळ भावां भयणीनो देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आपल्या चाकरांक सासणीक जिविताक जल्म दिवन आपली भुरगीं केली. तांचेर आपल्या पवित्र आत्म्याक धाडून तांचो भावार्थ तीर करूं आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकी तांकां माको म्हूण देवा लागीं तांचे पसत मागया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापा उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या तुज्या साकरांक पातकांतनी सुटोवन तुवें पुनर्जल्म दिलाय. तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचो शरवती करून पाठय. जाणवाय आनी गिन्यान बूद आनी गटाय समजोणी आनी भक्ती तांकां लाभय आनी तुजे बिरांतीन तांकां बर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
मुखार आपे पयलें उबी रावा पयलें चेरक्या भुरग्यांक क्रिसमसचो सक्रामेंत दितात चेरक्या भुरग्यांक पदून रावला फिरकेचो उपाध्यक्ष श्रीमान जॉन डिसिल्वा तांणी मुखार येवचें त्या नंतर चलयां भुरग्यांक मदूर जावन विसरून काडल्या श्रीमती मेरी मिरांदा तिणें तयार आसचें भुरग्यांनी तांची चीट घेवन मुखार येवचें ती चीट तुमी सहाय्यक विकारा कडेन दिवची तुमचें नांव तातूंत बरोवन आसा Shake us,
उभी राहा. मुगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या आमच्या भुरग्यांक पवित्र आत्मो मेळ्ळा. पवित्र आत्म्याच्या 7 देण्यांनी आनी 12 फळांनी तांकां ताणें नेटयल्यात. देवाक आमी तांच्या पुसत अर्गां दिवया आनी तांकां आज मेळिल्लो पवित्र आत्मो सदांच तांकां सांबाळून दी म्हणून आमी तांच्या पासत मागया. आमची मागणी आतां देवाक आमच्या सर्गीच्या बापाक आमी भेटोवया. मोगाळा बापा, मागता आमी पवित्र सभे पासूत फ्रांसीस आमच्या पापसाहेबाक, पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापांक हांगासर थिरवणेचो संस्कार दिवंक आयिल्ल्या लुईस पाऊल सोस आमच्या गवळी बापांक, सोमेस्त याजाकांक, धर्मिकांक, भावा भयणींक, लायक भावांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटायलेली पवित्र सभा भावार्थाच्या आनी मोगाच्या एकवटान बांदून हाडूंक तांकां पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भर म्हूण मागता. तुमची जबाब आयक आमचे मागणे येसुमिया. आयक आमचे मागणे येसुमिया. आम्हा समेस्तांक तुज्या सरक्यान आनी सुरूपायेन रचलाय. आमी तुजी भुरगीं जाती कातीचो आनी देशा राष्ट्राचो भेद नासतना एकामेकाक भाव भयणी म्हूण ओळखून जियोंक तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. मागता आमी तिरवणीचो सक्रामेंत स्विकार केल्ल्या आम्हा सोमेस्तांक आनी भावार्थान ल्हानवड केल्ल्या आमच्या आवय बापय, पोदोर मोदोरनींक आनी कुटुंबादारांक उतरान आनी देखीन क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवंक उमेदीन बोर म्हूण मागता. आज आमचे फिरगस्थापन जावन 101 वर्स संपल्या संदर्भी एक कुटुंब जावन सांगाता आयल्या आमची कुटुंबां सदांच भावार्थान आनी मोगान क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक तुजे आशिर्वादेनी भर म्हूण मागता. मागता आमी समेस वाड्या पासत आनी फिरगस कुटुंबा पासत आमच्या वावराचेर कृशीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. वेळार बरो पावस बरो हावो आमकां फावो कर. शिकपा खातीर आनी वावरा खातीर कुटुंबाच्या हिता पासत गांवांत आनी परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सन्यांक बरी भलायकेन भर म्हूण मागता. मागता आमी आमच्या फिरगस योजना पासत आमच्या इगर्जेक नवे रूप दिवंक घाल्ले योजन उदार मनाच्या दानी मुखान शाबितान बेगीनच पोंताक पावोंक तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. देवा, तुवें तुज्या पुता जेजूच्या धर्मदूतांक पवित्र आत्मो दिलोय आनी तांचे आनी तांचो अधिकार चलयतल्या वरवीं तो येरां भावार्थ्यांक दिवंक तुजी खुशी जाली. प्रसन्न जावन आमचें मागणें आयक. भावार्थ प्रसाराचे सुरवेर तुवें कितें केलें तें आतांय भावार्थ्यांच्या काळजांत तुजें काम फळादीक कर. हे मागणें आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, आपल्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान जेजून आमकां पवित्र आत्मो घेवंक फावो केलें, त्याच भुरग्यांक कुस्त्याच मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत आतां वांटो घेवन पवित्र आत्म्यान आमी बरों तुज्या पुता सारकीं आमी जावं आनी दिसान दीस चड आमी ताका गवाय दिवंक पावो. हे तुज्या पुतान दुवांचे अत्रेक दयाळपणी शार्ती पावय म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून ताची आपणायलेलीं भुरगीं जावच्याक तुजे दयाळपणी आपयली, तांचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक तुवें पाठयलोय आनी असो पास्काचो गूड संपूर्ण एक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच भावार्थ उच्चारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रचून धाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीवनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुकाय निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर. तशीच आज्ञा पाळून
आमी हो संस्कार समरमतांव तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्ज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्ज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Babarta so good pergetuya बापा आमचे सडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसां देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत आमकां मरयेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्ष्यांच्या भगेवंत लोरेसाच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विसरून काडिल्ल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारान फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पडजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भवार्थान आनी प्रितीमोगान तीर कर तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या रासांत घे ते आमी तुजी महिमाक बगून ससनाक ददोशी जातेल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा आमी मनान दवरन ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. देह करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत रगरांक आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सर्व पातकांनी सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसा. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. शांती. संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी जेवचे म्हाका पावना तुज्या म्हाका भलायकी. दोन
तुझे विणे ना शांती ना भरवसो तुझ्या हातान जीव प्राण मुजो तूच मुजो आसो जिणेक मुजे तुझे विणे ना शांती ना भरवसो जेजू तू मोग जीवो अमृत जीवितासो तारो तू आत्म्यासो कुंवर सर्वोनेचो जेजू तू मोग जीवो अमृत जीवितासो तारो तू आत्म्यासो कुंवर सर्वोनेचो तू चलयताय तूच म्हजो राजा करपाक आकुर्त उपोट वाणटाय दैवीक जिवितान भरताय पातकी रसणेक तू चलयताय तूच म्हजो राजा करपाक आकुर्त उपोट वाणटाय दैवीक जिवितान भरताय जेजू तू मोग जीवो अमृत जीवितासो
प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, जांकां तुवें पवित्र आत्म्यान मागल्याय आनी तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान पोसल्याय ती तुजीं भुरगीं ह्या उत्तम देण्याचे गटायेन सगळ्या अडखळींचेर जैत व्हरून आपले पवित्र जिणयेन तुजे सभेक संतोश दिवंक पावो आनी सगळ्या क्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून उपृती मोगाच्या करण्यांनी तुजी सभा पृथ्वीचेर वाडत वचो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सोम्याचे नांव सदैव जावं. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बसा बाबा मेरीनो, तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणी भाग घेतिल्ल्यांक तुमचो उपकार भावता. प्रत्येक जावन आमच्या क्रिस्मसच्या भुरग्यांनी भक्ती बरीत रितीन ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेतलो. पवित्रत्मेचो क्रिस्मसचो सक्रामेंत तुमकां मेळ्ळो. तुमचेर पवित्रत्मेची भरती येवं दी, पवित्रत्मेची देणी फळां तुमकां लाबों दी म्हणून आमी मागता. आयचे मिसाचें बलिदान भेटिल्लो आमचो निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर लुईस पावलसोस. ते निवृत्त जाल्यारय तांची उर्बा निवोंक ना. कितलो वेळ हांगासर उबे रावन भुरग्यांक तांणी क्रिस्म दिलो, कुमगार दिलो. आमचे संगी आसोन आयच्या दिसाचो संभ्रम तांणी सडयलो. आमच्या मोगान ते हांगासर आयल्यात. आज आमच्या फिरगजीच्या स्थापनाचो दीस 1923 मेच्या 1 तारखेर आमच्या फिरगजेक स्वतंत्र फिरगज म्हण डिक्री मेळिल्ली. ते म्हणसर आमचो लोक मिलार इगर्जेक येतालो. हे दडूस 100 वर्सां संपल्यान पूण आमचें येवजन चालनाचेर आसलेले वरवीं शतमनोत्सव संभ्रमान आचरण करचें तो दीस फुडें आसा. आमची इगर्ज उक्तावन आनी शतमनोत्सव आचरण आमी करता. पूण आज 100 वर्सां संपलेल्या ह्या बागी संदर्भार फिरगज स्थापन दिसा आमच्या भुरग्यांक क्रिस्मसचो सक्रामेंत आमी हांगासर दवरलो आनी हो क्रिस्म दिवंक आयिल्ल्या आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमच्या भुरग्यां खातीर मागिल्ल्या, आमच्या फिरगजे खातीर मागिल्ल्या गवळी बापांचो तुमचे समेस्तांचे नांवी उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. बेसाय बनव. आयच्या ह्या संभ्रमाक भोव अपुरबायेचो प्रसंग दिल्लो सेमिनरीचो रेक्टर बाप भोवमानादीक रोनाल्ड सेरावो बाप. रोनाल्ड सेरावो बाप हांगासर आमच्या बंदेल फिरगजेन तांची भयण आसा मिना बर्बोजा. ताच्या बहिणीच्या दुवेकी आज वियोनाकी क्रिज मारलो. त्या बाबतींत ते हांगासर आयिल्ले. पूण आज हांगासर आमचे सगळीं आसचे आमचे बाग भोव अपुरबाय रितीचो भुरग्यांक समजूंचे तसलो पवित्र आत्म्या विशयान तांणी आमकां प्रसंग दिलो. बाप रोणी तुमचोय आमी उपकार बावडटा आनी तुमकांय थँक्यू म्हणटा. भेटवणी केल्या आमच्याच फिरगेची याजाक मनादीक बाप रवी कुमार MS याजाक आनी मनादीक बाप अरुल बेतारामाचो याजाक तांचोय उपकार बावडटा. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर्स फॉर कॉन्सेलेब्रेटींग दीस मास. तांकां हांगासर रावोवचें.
Salve-se. Ama pasurin alikar, maging sa chikurin, niwaram kam chidawa, am chandas panantre, bapachi putachani poitrat mechinavi. Amen. शंभर वर्सां आदीं स्थापीत जाल्ली सा लॉरेन्साची फिरगज बोंदेर आनी आज आमी समुदायाचो दीस फिरगज स्थापन दीस आचरण करता. तर पयल्यान पयलें विनंती करता मानेस्त जॉन ड सिल्वा आनी मानेस्त संतोष मिस्कीत आनी मानाच्या सैऱ्यांक दयेकन वेदीर आपोवन हान येवचें. आयच्या कार्याचे अध्यक्ष मानादिक गवळी बाप निवृत्त गवळी बाप दोतोर लुईस पॉल सोज, चीफ गेस्ट फादर डॉक्टर रोनाल्ड सेरावो रेक्टर सेंट जोसेफ सेमिनरी, फिरगज विगार बाप फादर एंड्रू लियो डिसोजा, प्रिंसिपल फादर पीटर गोन्साल्वेस, सहायक विगार फादर लॅन्सी डिसोजा आणि तशेंच बराबर बसका स्वीकार करची उपाध्यक्ष आणि कार्यदर्शी. मोगाच्यानो जोरान ताळयो पेटया कित्याक हांगासर आराम जाता फिरगज स्थापक दिवस. स्थापन दिवसाचे आरंभ येदोळसो भोव संभ्रमीत रितीन जालें आनी आज क्रिसमसो सक्रामेंती भुरग्यांक मेळ्ळो. अशें आसता पयल्यान पयलें आसा समेस्तांक मोगाचो स्वागत आनी तो स्वागत दिवंक मुखार येता फिरगजीचो वडील मानादिक बाप एंड्रू लियोसोस. म्हज्या मोगाच्या फिरगज घरानो, फिरगजकारांच्या सैऱ्यां धैर्यानो, गवळी बापानो, रेक्टर बापानो, आमच्या गवळी परिशदेच्या उद्देदारानो, ह्या जाग बापानो, धार्मीक भयणीनो आनी समेस्त म्हज्या बाबा भयणीनो, आज आमकां बोंदेल फिरगजकारांक व्हरतो दीस. ह्याच दिसा 100 वर्सां पयलें म्हणजे 1923 मेच्या 1 तारखेर आमची फिरगज माय फिरगज येतान विंगड जावन स्वतंत्र फिरगज जावन स्थापीत जाल्ली. आज फिरगजेक
101 वर्स संपता. आमच्या फिरगीचो शतमहोत्सव मागीर संभ्रमान आचरण करी जंय आसलो, कारण नंतर तो फाटीं पडला आनी आमी ह्याच वर्सा नोव्हेंबरच्या 18 तारखेर देवान आमकां फोव केल्यार आमची नवीकृती गज उद्घाटन आनी हो शतमहोत्सव संभ्रमान आचरण करूंक येवजण गेल्या. तो दीस आमकां फोव करून दिवन मागया. आज फिरगज स्थापन दिवस फिरगज समुदाय दीस आचरण करच्या ह्या बागी वक्ता ह्या 100 वर्सांच्या चरित्रेंत सादारण काल दी सेंच्युरी 22 वर्सांच्या किसडीत आमचे दिसचे गवळी जावन सेवा दिल्ले आमचे मोगाळ गवळी बाब अदीक मन अदीक दोतोर लुईस पावल्सोस आमचे सोवी आसचे आमचे बाग. आतां ते निवृत्त जाल्यारय तांची गवळीक उर्बा निवृत्त जावंक ना. दिसीच्या सर फिरगजीचो तांकां मोग आनी हुस्को आजुनूय आसा. तांच्या ह्या जाकातय तांकां अभिमान आनी गौरव आसा आनी तवळ तवळ तांच्या ह्या जाकांक ते भेटतात. तांच्या ह्या जाग्यान तांकां आपयल्ले वेळार त्या फिरगजेक येतात आनी लोकां सांगतात ते बरसतात. आज हांगासर येवन आयचे मीस भेटोवन आमच्या 86 भुरग्यांक क्रिसमसचो सक्रामेंत दिवन ह्या मोठव्या कार्याचे अध्यक्ष जावन आमचे सभे ते सोंपतात. गवळी बापानो, तुमी आमच्या फिरगजीच्या 100 वर्सांच्या चरित्रेंत व्हड पात्र तुमी खेळ्ळ्यात. पयलें तुमच्याकी पयलें हांगासर ह्याच फिरगजीचो गवळी जावन आसलो अदीक मनदी दोतोर बाजील सल्वादोर सोज 33 वर्सां आमचे दीस गवळी जावन ती 33 वर्सां ह्या फिरगजेकी तांणी सेवा दिल्या. ताच्या उपरांत तुमची सेवा म्हणटा आसतना सादारण अर्दी सेंच्युरी तुमच्या दोगांय गवळी बापाक हाली फिरगज वाडल्या. देखून आज आमकां वरतो संतोश तुमी आमचे सगळे आसचे. तुमकां आमी बोंदेल फिरगजगारां आमच्या भरलेल्या काळजान मोगाचो स्वागत पटयता आनी तुमच्या निवृत्त जिवनांत तुमकां बरी भलायकी शांती समाधान मागता. आमचो उपाध्यक्ष श्री जॉन डी सिल्वान तांकां आमच्या समेस्तांचे नामी फुलांचो बुक्को दिवन स्वागत करी जाय म्हणून उपकार मागता. तुमच्या तळयांचो आवाज आमच्या गवळी बापांक. आज आमचे संगी मुखेल सेरे जावन आमच्या सेमिनारीचे रेक्टर बाब भोवमनादीक रोनाल्ड सेरावो आमचे सगळे आसचे आमचे आनी एक बाग. ते कित्याक घडले म्हणून सांगल्यार आज हांगासर तांची बहीण श्रीमती मीना सेरावो मीना बरबोजा आमच्या मिडिया कमिटीची संचालकी जावन आमच्या फिरगेजीन भोवती सेवा दिवन ती आसा. तिच्या दुवेन वियोलान आज क्रिसमसचो सक्रामेंत स्विकार केला. ह्या बाबतींत ते हांगासर आशिल्ल्यान आज आमचे मुखेल सेरे जावंक ते आमकां फोव जाले. रेक्टर बापानो, आमच्या संतोशान वांटिली जावंक आयिल्ल्या तुमकांय आमचो मोगाचो स्वागत. तांकां आमचो गवळी परिशदेचो कार्यदर्शी श्री संतोष मिस्कीत आनी फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करचें. वेलकम फादर रॉनी टू दीस शॉर्ट प्रोग्राम. वेदीर हजर आशिल्ले एरसर आमचेच याजाक आमकांच आमी स्वागत करी जाय म्हणना. तशेंच गवळी परिशदेचे हुद्देदारी हांगासर आसात. आमचे सहायक विगार, आमचे प्रिंसिपल, आमचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी तुमकांय ह्या कार्याक स्वागत. हांगासर हजर आशिल्ल्या सर याजाक बापांक आमचे MSIGचे याजक आसात, बेतारामाचे याजक आसात, धार्मीक भयणी आसात, वाड्याचे गुरकार आसात. आज सन्मानीत जावचे साधक हांगासर आसात, ल्हान व्हडी भुरगीं हांगासर आसात, क्रिसमाची भुरगीं आसात आनी सदावत सर फिरगजगारां हांगासर हजर आसात. तुमकां सक्कड फिरगजगारांक म्हजो मोगाचो स्वागत सुस्वागत. आतां हांगासर एक ल्हानशें कार्य हें आमच्या फिरगज स्थापनेचो दीस एक अर्थबरीत रितीन आमी चालन दिता. आमच्या फिरगजीचो शतमहोत्सव आचरण करच्या संदर्भार फिरगजे 100 वर्सां जावच्या संदर्भार आमच्या फिरगजीन आसचें प्रार्थनालय कॉमेंट तांचो धार्मीक मेळ PDDM पायस डिसायपल्स ऑफ द डिवायन मास्टर तांच्या कॉंग्रेगेशनाचो शतमहोत्सव ती आचरण करतात. ह्या बागी वक्ता आमी सांगाता मेळोन आमी फिरगजगारां तांचे संगी मेळोन आमच्या फिरगजीच्या 100 कुटुंबांक बायबल दिवन देवाचें उतार तांच्या कुटुंबांनी गाजोवंक उलो दिता. आमी ते बायबल मुखार आमच्या खंयच्या कुटुंबांत बायबल नात तांकां आमी पावीत करतले. आतां सांकेतीक रितीन 10 जाण गुरकारांनी हांगासर मुखार येवचें. आमच्या प्रार्थनालय सिस्टरच्या कवेंदाच्या सिस्टरांनी मुखार येवचें आनी तुमचो बायबल गवळी बापाच्या हातांत दिवचो. गवळी बापांनी तो गुरकारांक हस्तांतर करचो. मुखल्या बांकार बशिल्ले गुरकार
आनी फाटल्या बंकार बशिल्ले ते एक जण गुरकार तुमी मुखार या. ती आमची एक गुरकार तिका वयर येवंक जायना. पट्टूक 10 जाणांनी वयर येवचें आनी बिसायबा कडचो बायबल काण घेवचो आनी आमच्या फिरगजेन देवाच्या उतरान प्रेरीत जावन जिवंक प्रयत्न करचे. दयकन बायबल काण थंयच रावा. एक स्नॅप आमी काडूंक आसा. दयकन सिस्टरांनी वयर येवचे. तुमकांय आमी शतमहोत्सवाचे शुभाशय पठयता. सुमेस्तांक स्वागत सुस्वागत. एक फोट्याक वेदीर आशिल्ल्या याजक बापांनी उबे रावचे म्हूण उपकार मागता. वर्तो संभ्रम वो बायबल 10 घरांत हांव 100 घरांक वचून थंयसर सुवार्ता प्रसार जावं दी. It is said, faith in God changes everything. And yes, we are having the celebration of faith. मोगाचनो आज आसा समुदायाचो दिवस. ही समुदाय बोंदेलांत कशी जाली, खंय तावन आरंभ जाली, 100 वर्सांची पावलां कशी ती आमच्या मलगड्यांनी काडली म्हणशी एक ल्हानशी झळक हांगासर तुमचे खातीर तयार केल्या. आनी हातूंत वावर काडला मनादेक बाप पीटर गोंजाल्वीस आनी सर्व सांगात्या भुरग्यांनी वडिलांनी ल्हानांनी हाका सांगात दिला. तर आतां आसा झळक 100 years history at बोंदेल चर्च. सान लॉरेन्साक समर्पित केल्ली पिरगज बोंदेल. पिरगज स्थापनेचो दीस चरित्रेची एक झळक. अभिवृद्धीक सुंकण धरलेल्या मंगळूर शहराक आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्टाक मेळोवचो हो गांव भोवप्रमुख क्षेत्र आनी मनादीक अलेक्झांडर दुबईच्या भाशेन बॉनवेल बोरें फलकें. 100 वर्सां आदीं बोंदेलांत इगर्ज नातली. बोंदेलच्या आमच्या पुर्वजांक सुमार 7-9 मैलां पयस आसच्या मिलार रुजाई आनी इजय इगर्जेक आत्मीक गरजांक तळ जावन आशिल्ले. संपर्क साधना नातल्या ह्या काळार इतले पयस आसच्या इगर्जेक वेचेन इजायकी व्हड त्रास दिताले जाल्ल्यान पचनडी ग्रामाच्या बंगेर सीमे म्हणल्या ह्या जाग्यार कोपेल बांदूंक तवळसो मिलारसो विगार मनादीक बाप लुईस बेर्नार्दान येवजन घालें. सांगातास निकेबाग एक सुवात आनी शिकपाक एक प्राथमीक इस्कॉल आरंभ केलें. आरिल्ल्या दिसांनी हांगासर आयताराची मिसां आनी अपूर्व इतर दिसांनी मिसां आसतालीं. कोपेलांत आत्मी कार्यांनी लोकांची उर्बा विशेष आनी मेथरपण ओगळीकीचे देखून तवळसो विगार मनादीक फ्रँक पेरेरांनी हांगासर एका म्हयन्याच्या पयल्या शेनवारा सांजेर मिलार्तान येवन कोपेलांत रावून आयतारा सकाळीं कुमसारां आनी मीस आरंभ केली. कोपेलाचे स्थलांतर. जाग्याचो अभाव आनी इतर वेवस्थांक लागून बंगार सीमेंत आशिल्ले कोपेल प्रस्तुत इगर्जच्या जाग्याक 1913 इसवींत स्थलांतर केलें. हे कोपेल कोलवाचो गोमोड पूण फकत 2 वर्सांच्या अवधींत नवे कोपेल उबे जावन 1915 उक्तावण जालें. सांगातास उदका खातीर एक बांय कोंडली
आनी पोरण्या कोपेलाचे नळे आनी मोप वापरून प्राथमीक इस्कोलाक बांदप बांदले. सगळे बांदप एकच पावटी जावना, पूण ल्हान ल्हान बांदप बांदूंक सुरू केले. साबार पंतवानामध्ये बोंदेल चापेलाची आनी इस्कोलाच्या मॅनेजराची जबाबदारी घेतलो धैर्यादीक याजाक भोवमनादीक मोन्सिंजर जुलियन डिसोजा. 1922 पर्यंत याजाकाक रावूंक घर नातले. कोपेलाच्या बगलेक आसचे ल्हान कुडूस घर. याजाकाच्या घराची गरज समजून एक घर उबें केलें. इस्कोलाचे बांदप व्हड केले आनी बोंदेल फिरगजेक आनीक थोडी घरां मेळ्ळी आनी फिरगस वाडोवन आयली. 1923 मे म्हयन्याची 1 तारीख बोंदेलकारांक बंगारा अक्षरांनी बरोवन दवरूंक योग्य जाल्ली तसली. ह्या दिसा तवळचो मंगळूरचो बिस्प पाऊल पेरेनीन बोंदेल एक अधिकृत फिरगज म्हूण डिक्री दिली. तवळ फिरगजेंत वाडे 6 अच्छकोडी, बंगेरसीमे, किराम, कंबळा, घरला आनी हालतोड, पात्रोन सांद, सालोरेस. नव्या इगर्जेच्या पोशनाक मिलाग्रिस्तावन सोडून दिल्लो जागो बराबर 70 एकरे. नव्या इगर्जीचो पयलो विगार भोवमनादीक मोन्सिंजोर फ्रँक पेरेर. हाच्या काळार इगर्जेक अति गरज आसले वजंत्र हाडले. इगर्जेक घांट हाडली आनी घांटी तोर बांदली. 1928 वेर बोंदेलाक लागीं आसलो इजय फिरगजीचो बाग कुद्रू आतांचो सा आंतोन वाडो बोंदेलाक मेळयलो आनी 1929 वेर परत कावूर आनी माराखडाय बोंदेल फिरगजी संगी एक जाले. ह्या काळार बोंदेल फिरगजीची कुटुंबां गणनीय माफान चडली. संघ संघटनाची सुरुवात. लोकांची परिगत सुधारी जाय तर लोकांनी संघ आणि संघटनांनी आसा जाय. देखून मुखल्या दिसांनी इगर्जेंत संघ संघटना आराम जाली. चिरक्यांक आल्तार भुरग्यांची सोडेलिटी आनी स्त्रियांक आनी चेडवांक अंकुर मायेचो 2 सोडेलिटी आराम जाल्यो. फिरगजेन देवापणी फुल्ली. न्याय तक्रार कोर्टाक वचनातले. विगारस राजेर तिरसितले. काजारी जोड्या मदले वेगळासार माया मोगान बदलूंक विगाराक साथ जातले. इगर्जेच्या बांदपाचे नवीकरण आनी दुरुस्ती. लोकांचो संख्यो वाडत वेता आनी लोकांची परिगत चडत वेता. इगर्जेक नव्या रुपाची गरज पडली. 1933 इसवेंत मार्बलाची आल्तार, बोलकांव, ल्हान फूल तेरेजाची आल्तार, लूट सायबिणीची आल्तार, नवी साक्रिस्त रेग पाद्र्यापाच्या मुखेलपणान बांदयली. 1935 इसवेंत मानादीक हेनरी JP लोबो बोंदेलाक आयिल्लो पयलो सहायक विगार आनी मुखेल मेस्त्री. 1950 मानादीक वितोर साल्डानाच्या कुमकेन सल्यांक CYM आनी सल्यांक आसूप साव सायबिणीची सोडेलिटी आनी मुरयेचे लिजन आराम जाले. 1969 वेर शिक्षण क्षेत्रांत सुदारण करच्याक आनी चड भुरग्यांक शिक्षण दिवच्याक सव जाती खातीरच्या भुरग्यांच्या शिकपा आनी आत्मीक विकासा खातीर मेयाच्या 14 तारखेर मानादीक गॅब्रिएल बापांच्या मुखेलपणाखाल काताबीण मुरयेच्या अर्सुलायन धर्मीक भयणीचे कॉव्हेंट आनी MGC हायस्कूल आरंभ जाले. हांकां स्टॅनी मोंतेरोच्या घरांत निवास दिल्लो. 1973 इसवेंत फिरगजेचो बंगराळोत्सव बोगद्दळायेन मानादीक बाब गब्रिएल B डिसोजाच्या मुखेलपणाखाल जालो. 1975 ऑगस्ट 3 तारखेर 10 जाणां भावा सांगाता फिरगजेंतल्या दुबळ्या धाकट्यांच्या आनी गरजेवंताच्या मजतेक 26 पावल सभा मानादीक बाब गब्रिएल B डिसोजाच्या मार्गदर्शनांत आरंभ जाली. ह्या वर्सा फिरगेचो आदाय वृद्धी करच्याक मुखाल 11 जाग्यार माड आनी फूल वस्तूंची झाडां आनी भद्रतेचो दोरो कोंडलो. 1997 इसवेंत मानादीक बाब डेनिस डिसोजांच्या 10 वर्सांच्या अवधेंत जायती प्रगती पळोवंक मेळ्ळी. प्रमुख जावन पाद्रापाचे वस्तेघर रिपेरी, पोर्टिको रिपेरी, गांठीची तोर उबारण,
जर्मनी तावन गांठी पोरनो दोरो काण चिर्या फातरोसो नवो दोरो आणि वाडोवन येवनच्या कॅथोलिक क्रिस्तांव कुटुंबांक सुदारसूंक नव्या इगर्जेचे बांदप उबे जाले. ह्या बांदपाचो इंजिनियर मानेस क्लॉडी लोबो आणि कॉन्ट्रॅक्टर मानेस लॅन्सी मास्कारेनस खर्चल्लो ऐवज 12 तावन 13 लाख. 1998 ವೇರ್ ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ಸಂಭ್ರಮಸೋ ಅಮೃತೋತ್ಸವ आचरण मनाधिक बाप जॉन मेंडोन्साक लाभले. अमृतोत्सवाची प्रमुख कार्य फिर्गजेंतल्या इगर्जेवून 3 कुटुंबांक 3 घरां फिर्गज स्मारक हॉल इगर्जेच्या पाक्याक सिलींग. 100 वर्सां आदी केवळ 50 तावन 75 कातोलिकांपासून आरंभ जाल्ल्या ह्या फिर्गजेंत प्रस्तुत 36 वाडे आणि सुमार 1260 कुटुंबां आसात. दुबळे आणि कृषीक जावन असलेली कुटुंबां आज शिकपांत आणि संस्कृतींत, भवार्थांत आणि जनवायेंत, आर्थीक परिगतींत आणि सामाजीक पावंडांत गणनीय अभिवृद्धी जोडल्या. फिर्गजेंत दुबळ्या कुटुंबांक निवास, गरजेवंत कुटुंबांक वरवीं, शिकपा फंडातावनू दुबळ्या भुरग्यांक आधार, भलायके फंडातावनू भलायके संबंधी कुमोग असल्या बऱ्या योजना मुखांतर फिर्गजेची सर्वतोमुख अभिवृद्धी जावन आसा. ह्या फिर्गजेंत येदोळ पर्यंत 12 विगारांनी आणि 32 सहायक विगारांनी सेवा दिल्या. 2004 इस्वेंत आरंभ जाल्ले इंग्लिश मिडियम इस्कॉलांत प्रस्तुत 1400 भुरगीं शिकून आसात. शतमहोत्सवाच्या हुमराराच्या आमच्या फिर्गजेक मानदिक बाप अँड्रू लिओ डिसोजाच्या जोगत्या मुखेलपणा खाली नवे रूप दिवचे योजन थोड्या दिसांनी जारी जातले. ह्या खातीर फिर्गेचे खातीर निस्वार्थी सेवा दिल्ल्या सर्व विगारांक आणि सहायक विगारांक, प्रिन्सिपाल बापांक, कोवेंताच्या सिस्टरांक आणि धर्मीक घरांच्या याजकांक, उपाध्यक्ष आणि कार्यदर्शींक, वाड्याच्या गुरकारांक आणि प्रतिनिधींक आणि सर्व फिर्गजकारांक अभिमानान आणि गौरवान उगडास करतां आणि फिर्गज स्थापन दिसाचे उल्हास मागतां. देव बरे करूं. आता आसा 1260 कुटुंबां. ही कुटुंबां आसात वांटे केल्यांत 36 वाड्यांनी. वाडे परतुनी चड कर्ण समा कर्ण समजून काणगोंक झोन 1, 2, 3 ABC म्हणून केल्यात. आनी अशें आसता वाड्यांत आसात गुरकार. सकट गुरकारांक लागीं केलें तर जाता गवळीक परिशद गुरकार आनी प्रतिनिधी मेळोवन. आनी गवळीक परिशदेंत आसात उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी. मोगाचें न्हू आतां येता एक भोव अपुरबायेचें कार्य आनी तें जावन आसा मान फावो करचें, मान अर्पुचें कार्य उपाध्यक्षांक, कार्यदर्शींक आनी गुरकारनींक. विनंती करता कल्चरल कमिटीच्या मेंबर्सांनी दयेकन मुखलें कार्य सुदारसून व्हरचें, मानून व्हरचें. आनी तशेंच विनंती करता गवळी बापां संगी, रेक्टर बापां संगी, विगार बापां संगी आनी समेस्त मुखार आसल्या तुमी हांगासर बसयल्ल्या मानाच्या सैऱ्यान आनी हांगासर आसच्या कार्यदर्शी आनी उपाध्यक्ष संगी तांणी हें सगळें कार्य चलोवन व्हरच्याक आदार दिवं. आतां आमी झोन येंत गुरकार जावन सेवा दिल्ल्यांक मान करता. नांवां वाचतना तांणी मुखार येवन मान स्विकार करी जाय म्हणून विनंती करता. कार्मेल वाड्यांतावन मानेस्तीन हिल्डा लोबो. हिणें 5 वर्सां गुरकार जावन सेवा दिल्या आनी आतां 16 वर्सांतावन गुरकार जावन वावुरता फेल्सियाना मिरांदा. Mãe de Deus Vado, Manestin Celestine Sikvera, e 10 वर्सांतावन गुरकार जावन सेवा दिवन आसा. पंपई वाड्यातावन मानेस्तीन आयरीन मोंतेरो
हिणें 10 वर्सां आपली सेवा दिल्या. प्रस्तुत आता मनेस्तीन मेबल पिंटो 3 वर्सांतावन आता सेवा दिवनूच आसा. सेंट ॲग्निस वाड्यात मनेस्तीन सेंट ॲग्निस वाड्यात मनेस जोकिम आल्बुकर 13 वर्सां आपली सेवा ताणें दिल्या. आनी प्रस्तुत आता मनेस्तीन फेल्सी जुलियान डिसोजा ही 11 वर्सांतावन आपली सेवा दिवनूच आसा. सेंट अँड्रू वाडो मनेस रिचर्ड लोबो 3 वर्सांतावन सेवा दिवनूच आसा. सांत आन्ना वाडो मनेस्तीन दुल्सीन डिसोजा 10 वर्सांतावन आपली सेवा 10 वर्सां तिणें आपली सेवा दिल्या. तशेंच मनेस इमॅन्युएल वास हाणें 5 वर्सांतावन आपली सेवा दिल्या. आनी प्रस्तुत आता मनेस अरुण सल्डाना 5 वर्सांतावन सेवा दिवनूच आसा. सांबाजील वाडो मनेस रॉबर्ट मिनेजेस हाणें 10 वर्सां गुरकार जावन सेवा दिल्या. मनेस हेनबर्ट पिंटो हाणें 2 अवधी म्हणजे 6 वर्सां फिर्गस गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष आनी 5 वर्सां गुरकार जावन आपली सेवा दिल्या. मनेस सेलीन गोवेस 10 वर्सां तिणें आपली सेवा दिल्या ह्या वाड्या खातीर. मनेस रुडाल्फ पिंटो 2 अवधी म्हणजे 6 वर्सां फिर्गस गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष आनी 3 वर्सांतावन गुरकार जावन वावर दिता. सांत जोकिम वाडो मनेस ग्रेगरी लोबो हाणें 25 वर्सां आपली सेवा दिल्या. मनेस एवजेब डिसोजा हाणें 10 वर्सां आपली सेवा दिल्या. प्रस्तुत आता मनेस रिचर्ड तावरो 8 वर्सांतावन सेवा दिवनूच आसा. सांत जूद वाडो मनेस्तीन जुलियान पिंटो 2 वर्सांतावन आपली सेवा दिवनूच आसा. मदर तेरेजा वाडो मनेस्तीन मेरी रेगो हिणें 11 वर्सां आपली सेवा दिल्या. मनेस लॉरेन्स डिसोजा हाणें आपली 5 वर्सां सेवा दिल्या. प्रस्तुत आता मनोहर कॉन्सेसो 5 वर्सांतावन आपली सेवा दिवनूच आसा. सेंट सेबेस्टियन वाडो मनेस रोनाल्ड जोसेफ सिक्वेरा हाणें 5 वर्सां आपली सेवा दिल्या. आनी प्रकाश पिंटो 11 वर्सां गुरकार जावन वावुरला. आनी प्रस्तुत संतोष मिस्कीत वो प्रस्तुत गवळी परिशदेचो कार्यदर्शी आनी 3 वर्सांतावन गुरकार जावन आपली सेवा दिवनूच आसा. वेलंकणी वाडो मनेस नेरिस डायस फाटल्या 11 वर्सांतावन सेवा दिवनूच आसा. मनेस फ्रांसीस वेगस फिर्गस गवळी परिशदेचो कार्यदर्शी जावन 3 वर्सां ताणें सेवा दिल्या. मान स्वीकार केल्ल्या सर गुरकारांनी एक तस्वीरेक मुखार रावचें.
सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां झोन बी वाड्याच्या गुरकारांची नांवां वाचूंक मुखार आपयता डॉक्टर रिटा पिंटो. आता आम्ही झोन बे वाड्याच्या गुरकारांक सन्मान करतलो. गुरकारांची नांवां आपयत आसतना मुखार येवन मान स्वीकार करचे म्हणून हांव विनंती करता. पहिल्यान पहिले जेजुराय वाडो, मानेस्त पास्कल तावरो. फाटल्या 10 वर्सांनी आपली सेवा तो वाड्याक दिल्या. मानेस्त पास्कल तावरो. मानेस्त जोकिम डिसोजा 2 वर्सांची सेवा ह्या वाड्याक ताणें दिल्या. मानेस्त जोकिम डिसोजा. मानेस्तीन हिल्डा आळवा हिने 1 वर्साच्या अवधेक वाड्याक सेवा तिची दिल्या. मानेस्त नंदन पिंटो प्रस्तुत 2 वर्सां तावन वाड्याक आपली सेवा दिते आसा. कुर्सावाडो मानेस्त फेलिक्स मोंतेरो 10 वर्साच्या अवधेक आपली सेवा तांच्या वाड्याक ताणें दिल्या. मानेस्तीन मोनिका डिसिल्वा 1.5 वर्साच्या अवधेक कुर्सा वाड्याक सेवा तिणें दिल्या. मानेस्तीन अनिता शालेट थॉरस फाटल्या 1 वर्सा तावन वाड्याक आपली सेवा दिते आसा. भाग्यवंत कुटुंबाडो मानेस्तीन धोर्ती फर्नांडीस 10 वर्साची सेवा वाड्याक दिल्या. मानेस्तीन फ्लेवी डिसोजा फाटल्या 6 वर्सां तावन आपली सेवा दिते आसा. रोजर मायवाडो मानेस्त डेनिस डिसोजा 7 वर्साची सेवा वाड्याक आपणान दिल्या. मानेस्त डेनिस डिसोजा. मानेस्त फेलिक्स सल्डाना 10 वर्साची सेवा गुरकार जावन ह्या वाड्याक ताणें दिल्या. मानेस्त फेलिक्स सल्डाना. मानेस्त नितन सल्डाना 5 वर्साची सेवा ह्या वाड्याक दिल्या. मानेस्तीन अमिल्डा सल्डाना 1 वर्साची सेवा आणि मानेस्त ऑल्विन डिसोजा फाटल्या 2 वर्सांनी आपली सेवा दिते आसा. होली ट्रिनिटी वाडो मानेस्त जोसे वेगस फाटल्या 5 वर्सांनी ह्या वाड्याक आपली सेवा दिवनूच आसा. इन्फेंट जीजस वार्ड मानेस्त पियुस डिसोजा फाटल्या 15 वर्सां ह्या वाड्याक आपली सेवा ताणें दिल्या. मानेस्त पियुस डिसोजा. मानेस्तीन फ्लेविया डिसोजा 6 वर्सांची गुरकर्ण जावन सेवा. मानेस्त हँड्रिक रास्ट्रा फाटल्या 3 वर्सांनी आपली सेवा तो दिते आसा. इन्फेंट मेरी वार्ड मानेस्तीन सुनीता लोबो फाटल्या 8 वर्सांनी गुरकर्ण जावन सेवा दिवनूच आसा. नित्या दरवाडो मानेस्त एलियास लोबो 5 वर्सांची सेवा ह्या वाड्याक ताणें दिल्या. मानेस्त अनसेट नोरोना 10 वर्सांची सेवा ह्या वाड्याक ताणें दिल्या. मानेस्तीन आलिस मिनेझस 6 वर्सांची सेवा ह्या वाड्याक तिणें दिल्या. मानेस्त नॉयल डिसोजा फाटल्या 3 वर्सांनी गुरकार जावन ह्या वाड्याक सेवा दिते आसा. सेंट आंटनी वाडो
मानेस्त सिल्वेस्टर डेसा 5 वर्साची सेवा. मानेस्त सिल्वेस्टर डेसा. मानेस्त प्रकाश वेगस फाटल्या 10 वर्सांनी गुरकार जावन सेवा दिवनूच आसा. जॉन पॉल II. मानेस्त एलोशियस पिंटो 10 वर्सांची कळबितांतली सेवा ह्या वाड्याक ताणें दिल्या. मानेस्त विल्फ्रेड फ्रांसिस डिसोजा 10 वर्सांची सेवा ह्या वाड्याक गुरकार जावन ताणें दिल्या. आता प्रस्तुत मानेस्तीन फ्लोरिन पायस 2 वर्सांनी ह्या वाड्याक गुरकार जावन सेवा दिते आसा. सेंट जोसेफ वार्ड. मानेस्त स्टॅनी मिनेझस 1 वर्साची गुरकार जावन सेवा. मानेस्त स्टॅनी मिनेझस. मानेस्त डेनिस नेरी डिसोजा 3 वर्साची गुरकार जावन सेवा. मानेस्तीन जेसी नोरोना 11 वर्साची कळबितनांतली ह्या वाड्याक गुरकार जावन सेवा. मानेस्त स्टॅनी गॅब्रिएल तावरो 1 वर्साची गुरकार जावन सेवा. आणि आता प्रस्तुत सुनील नोरोन्ना फाटल्या 2 वर्सांनी गुरकार जावन ह्या वाड्याक सेवा दिवनूच आसा. सेंट तेरेसा द लिटिल फ्लावर. मानेस्त जोसेफ फ्रांसिस डिसोजा 13 वर्साची कळबितनांतली सेवा ह्या वाड्याक ताणें दिल्या. आणि आमच्या इगर्जेचो वायस प्रेसिडेंट जावन ताणें तसो वावर आमच्या इगर्जेक ताणें दिला. मानेस्त जोसेफ फ्रांसिस डिसोजा. मानेस्त ब्लेझिस डिसोजा 7 वर्साची गुरकार जावन सेवा. आणि आता प्रस्तुत मानेस्त एडवर्ड विन्सेंट फर्नांडीस फाटल्या 3 वर्सांनी आपली सेवा तो ह्या वाड्याक दिते आसा. मान स्वीकार केल्ल्या सर गुरकारांनी 1 तास सुरेक मुखार येवचें. सन्मान स्वीकार केल्ल्या सर गुरकारणीक देव बरें करूं. आता झोन सी ह्या वाड्याच्या गुरकारांची नांवां हांव मुखार आपयता. मानेस्तीन लविना मेनेझस. आता झोन सी वाड्याक सेवा दिल्ल्या गुरकारांक मान करतले हांव. दैवीक काकुळदीचो वाडो मानेस्त ऑल्विन कुटिना आनी गुरकार जावन 10 वर्सांची सेवा दिल्या. मानेस्त ऑल्विन कुटिना. मानेस्त रोशन बरेटो फाटल्या 3 वर्सांतान आपली सेवा दितेत आसा. फातिमा वाडो मानेस्त विक्टर आयझॅक फर्नांडीस 11 वर्सांतान सेवा दिल्या. मानेस्त ऑस्वर्ल्ड फर्नांडीस 1.5 वर्सांतान आपली सेवा दिल्या.
मनेस मॅक्सिम डिकोना फाटल्या 10 वर्सां हांव आपली सेवा दितेत आसा. कोसेसांव सैबिनेचो वाडो मनेस सिरिल लोबो 5 वर्सां हांव आपली सेवा दिल्या. मनेस विल्फ्रेड अल्वारेस एका अवधे कार्यदर्शी जावन आनी 5 वर्सां गुरकार जावन आपली कळमीतनांतली सेवा दिल्या. मनेस विल्फ्रेड अल्वारेस. मनेस प्रवीण कुटीना फाटल्या 3 वर्सां हांव सेवा दितेत आसा. लुड्स वाडो मनेस लॅन्सी डिकुन्ना एका अवधेक उपाध्यक्ष जावन 5 वर्सां गुरकार जावन आपली कळमेतनांतली सेवा दितेत दिल्या. मनेस जोसेफ विल्फ्रेड डिसोजा 2.5 वर्सां गुरकार जावन सेवा दिल्या. मनेस स्टीवन नोरोना एका अवधे कार्यदर्शी जावन 4.5 वर्सां गुरकार जावन आपली सेवा दितेत आसा. जेजूच्या पवित्र काळजाचो वाडो मनेस विक्टर पिंटो आपले 10 वर्सांची कळमीतनांतली सेवा दिल्या. मनेस्तीन मेरी मिरांदा 10 वर्सांची सेवा दिल्या. मनेस्तीन सिंथिया फेर्नांडीस फाटल्या 7 वर्सां हांव आपली सेवा दितेत आसा. सान फ्रांसीस सावेरवाडो मनेस जुलियन डायस 4.5 वर्सां हांव आपली सेवा दिल्या. मनेस्तीन विक्टोरिया डिकुन्ना फाटल्या 7 वर्सां हांव सेवा दितेत आसा. सान जुजे वाडो मनेस लॅन्सी तावरो 7 वर्सां हांव ताणें आपली वाड्याक सेवा दिल्या. मनेस एरोल्ड पिंटो फाटल्या 5 वर्सां हांव सेवा दितेत आसा. सान लॉरेन्स वाडो मनेस गिल्बर्ट डिसोजा 10 वर्सांची सेवा आनी दिल्या. मनेस रेजिनाल्ड डिसोजा 2 अवधे कार्यदर्शी जावन एका अवधेक उपाध्यक्ष जावन आतां प्रस्तुत गुरकार जावन 10 वर्सांची सेवा दितेत आसा. सान पाउल वाडो मनेस एंड्रिक कॉन्सेसो 15 वर्सां हांव ताणें सेवा दिल्या. मनेस्तीन आयरेन मेनेझस 5 वर्सां हांव सेवा दिल्या. मनेस्तीन इल्डा डिसोजा 3 अवधे कार्यदर्शी जावन 15 वर्सां गुरकार जावन सेवा दिल्या. मनेस जॉन डिसिल्वा प्रस्तुत 8 वर्सां वाड्याचो गुरकार जावन तशेंच आतां उपाध्यक्ष जावन आपली कळमीतनांतली सेवा दितेत आसा. सान पेद्रो वाडो मनेस स्टीवन डिसिल्वा 10 वर्सांची सेवा दिल्या. मनेस वालेरियन डिसिल्वा फाटल्या 10 वर्सां हांव आपली सेवा दिवनच आसा. सान थॉमस वाडो मनेस एरोल्ड डिसोजा एका अवधे कार्यदर्शी आनी 12 वर्सां गुरकार जावन सेवा दिल्या. मनेस्तीन रेटा मिरांदा 1.5 वर्सां हांव सेवा दिल्या. मनेस कॉलिन मिरांदा 10 वर्सांनी सेवा दिल्या. मनेस वलेरियन वर्ल्ड 4 वर्सांची सेवा दिल्या. मनेस्तीन जसिंता डिसोजा फाटल्या 2 वर्सां हांव आपली सेवा दितेत आसा. सान विन्सेंट दे पाउल वाडो मनेस अविनाश क्रास्ता 1 वर्साची सेवा दिल्या. मनेस्तीन अनिता पिंटो फाटल्या 4 वर्सां हांव आपली सेवा दितेत आसा. मान स्वीकार केल्ल्या सरगुरकारांनी एक तस्विरेक मुखार येवचें.
मान केल्ल्या समेस्त गण्य व्यक्तींक तशेंच मान खण गेल्ल्या सर गुरकरांक देव बरें करूं. आमची फिरगस लायक मुखेलपणाक नावाडल्या. विविध क्षेत्रांनी सेवा दिल्ले जायते लायक मुखेली ह्या फिरगजींत आसात. तशेंच आमची फिरगस देण्या तालेंतांनी भरल्या. आतां असल्या थोड्या व्यक्तींक आमी मान करूंक अपेक्षिता. हें कार्य चलोवन व्हरता आमच्या इस्कॉलाचो प्रिंसिपल बाब पीटर गोंजालेस. मोगाचेनू दवणेच्या स्पर्धांत हर एकलो धांवता पूण एकलो जिखता. जिणयेच्या दवणेर हर एकलो तांचे तांचे समर्थ प्रमाणे सदन करूंक प्रयत्न करतात. तातूंत थोडे दांठून पडटात, थोड्यांक अर्द्यार सोडी जाय पडटा आनी थोड्यांचें साधन अप्रतीम जाता. हांचे पैकी बोंदेल पिरगजेंत विविध क्षेत्रांनी साधन केल्ल्या थोड्यांक उल्हास पटोवंक मान पटोवंक हांव संतोषतां. नांव वाचून सांगतना तांणी दया करून मुखार येवन मनाच्या सैऱ्यांत तावून मान स्विकार करी जाय म्हूण हांव विनंती करतां. डॉक्टर प्रीती कीर्ती डिसोजा. देवादीन ग्रेगरी डिसिल्वा आनी डोरा डिसिल्वाची धूव आनी रेजिनाल्ड डिसोजाची पतीन शिकपा क्षेत्रांत अत्युन्नत साधन तिणें केलां म्हणून अभिमान. M.Com, MBA, PGD, MM आनी PhD सनाद जोडिल्ल्या हिका M.Comंत टॉपर, MBAंत स्टेटांत पयलें स्थान, PhD करतेल्यांक मँगलोर युनिवर्सिटीचे रिसर्च गायड, 2015 तावन रॉयल युनिवर्सिटी ऑफ भूतानाची विजिटींग प्रोफेसर, नॅशनल आनी इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सांत 190च्याकी सडीत रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करन पेपर प्रेजेंटर अवॉर्ड्स, 2023 मार्चांत झिम्बाब्वेंत टॉप इन्फ्लुएन्सर इन ऑर्गनायझेशनल डेव्हलपमेंट अवॉर्ड, प्रस्तुत मंगळूर युनिवर्सिटीची द फर्स्ट लेडी चेअरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टडीज अँड रिसर्च सेंटर कॉमर्स. ह्या तुमच्या अत्युत्तम साधनाक पिरग स्थापनेच्या दिसा अभिमानान मान करता. मिस्टर स्टॅनी जोकिम अल्वारेस दायकन मुखार येजे म्हूण विनंती. मनेस्त वलेरियन अल्वारेस आनी आयरीन अल्वारेस हांचो मलगडो पूत मिस्टर स्टॅनी जोकिम अल्वारेस सामाजीक आनी राजकीय क्षेत्रांत मुखेलपण दाखोवन कोंकणी भास आनी कला क्षेत्रांत केल्ल्या वावराक चिपे उखलून कर्नाटका राज्य सरकारांतून कोंकणी साहित्य अकादेमीचो अध्यक्ष जावन तांकां विंचून काडला. 2011 माणसभनाचो अध्यक्ष, 2017 रचना संस्थेचो अध्यक्ष, 2016 डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस सेक्रेटरी, कोंकणी प्रचार संचालनाचो अध्यक्ष, कन्नडा, तुळू आनी कोंकणी फिल्मांनी नटन अशें सदांच सुडसुडीत आनी क्रियाळ जावन आसच्या तुमकां अभिमानान पिरग स्थापनेच्या दिसा उल्हास पटयता. मिस बियांका सल्डाना. मनेस्त विन्सेंट पॉल सल्डाना आनी फ्लेवी मॉली सल्डानाची धूव मिस बियांका सल्डाना सालोरेस इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांत सुरविल्लें शिकप, 10th डिस्टिंक्शन, PUCंत डिस्टिंक्शन, BComंत 75%, MBA पदवी आनी स्टेट लेवल थ्रोबॉल प्लेयर जावन जायती इनाम ताणें आपणायल्यांत. 5362 स्टेपलर पिन वापरून 2 घंट्यांनी छत्रपती शिवाजीचे पिंतूर सोडवून आनी पापा फ्रांसिसाचे पिंतूर निडल आनी पेंट वापरून सोडवून ताका एक्सक्लुसीव वर्ल्ड रेकॉर्ड आनी गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डांत नांव ताचें आयलां. ह्या तुमच्या साधनाक अभिमानान पिरग स्थापनेच्या दिसा उल्हास पटयता. कंग्रॅच्युलेशन. मिस्टर एरन जॉय फेर्नांडीस कारणांतर ते हांगासर नात. ताच्या नांवार ताचो बाप डाडा जूड डेविड हांगासर आसात आनी येवन तांचे मान स्विकार करचो.
మన దిక్ జూడ్ డేవిడ్ ఫెర్నాండిస్ आणि आनंदी डायना फर्नांडीस असो पूत मिस्टर एरन फर्नांडीस ल्हान प्रायर्स स्पोर्ट्सान तो रिगलो राज्य राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय मट्टार भोव उत्तम साधन ताणें केलां 2019 अंत कझाकिस्तानांत एशियन चॅम्पियन 2021 अंत स्वीडनांत 6th वर्ल्ड चॅम्पियन 2022 अंत टर्कींत डेडलिफ्ट वर्ल्ड चॅम्पियन अंत फर्स्ट आणि बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया 2022 अवॉर्ड ताका लाभला असे 5 नॅशनल रेकॉर्ड्स ताणें आपणायल्यात स्पोर्ट्सांत ताणें केल्ल्या साधनाक अभिमानान पिर्ग स्थापनेच्या दिसा ताका आमी उल्हास पटयता मिस्टर विल्फ्रेड सल्डाना मनेस्त अल्फोन्स सल्डाना आणि तेरेस सल्डानाचो पूत मिस्टर विल्फ्रेड सल्डाना राजकीय क्षेत्रांत भोव उत्तम साधन ताणें केलां प्राथमीक शिकप आणि ताचे उंचले शिकप जाल्ले उपरांत तेच्या पतीन फिलोमिना सल्डाना सांगता कुटुंब जिवीत जियोन आसतना प्रगतीपर कृषीक म्हूण तो नावाडला सामाजीक सेवे खातीर BJP पक्ष शिरवन सबार जबाबदारी ताणें सांबाळल्यात प्रस्तुत BJP अल्पसंख्याक मोर्चाचा राज्यकारणी सदस्य जावन BJP मायनॉरिटी कमिटीचो वायस प्रेसिडेंट जावन विंचून आयल्या तुमकां अभिमानान पिर्ग स्थापन दिसा उल्हास पटयता कंग्रॅच्युलेशन्स मिस अलिडा पिंटो मनेस ऑल्विन बेनेडिक्ट पिंटो आणि दिन कुमारी पिंटो हाची धूव अलिडा पिंटो सांव पावलो वाड्यान ताची वस्ती आणि त्रिचोरांत चलिल्ल्या 45th जस्का इंटरनॅशनल कराटे चॅम्पियनशिप 2023 अंत 2 सिल्वर कुमिटे विभागांत आणि कथा विभागांत आपणायलांत तेचपरी इतर राष्ट्रीय आणि विभागीय मट्टार सबार इनामां आपणयल्या तुका अभिमानान आमी पिर्ग स्थापना दिसा उल्हास पटयता कंग्रॅच्युलेशन्स विविध क्षेत्रांनी साधन केल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक परत एक फावटी अभिनंदन पटयता आनी सर पिर्गसकारा तर्फेन कंग्रॅच्युलेशन देव बरें करूं आतां आमी हें कार्य मुखार सितांव भोव खुशी आमकां आमच्या मदें आसात मुखेल सैरे मानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो विनंती करता गवळी बापा संगी हांकां एक यादस्तिका दिवन आयच्या दिसाचे मान फावो दिजे म्हणून विनंती गवळी बापा संगी यादस्तिका दिवन डॉक्टर रोनाल्ड सेरावो हांकां मान पाठयचे म्हणून are made up of small deeds, and yes, if these small deeds are in service of thy neighbor, then it definitely adds value. ये निजाय की सद जावन आसा जिनियंत बिशप अलोयशियस पॉल डिसोजा हांच्या आतां हांगासर आमी बोंदेलकारां भोव खुशयेन तांणी दिल्ल्या सेवेक तांणी हांगासर आयिल्ल्याक आनी सदांच आमकां पाठिंबो दिल्ल्याक मान करूंक आशेतां विनंती करता गवळीक बापांनी यो मान स्विकार करीचे म्हणून Mangalore's bishop from 1996 till 2018, 22 years of service. So can we give a big round of applause
to Bishop Aloysius Paul de Souza. मोगाच्यानो आता असा घडी आम्ही समेस्तांनी राखून आसली संदेश गवळी बापा तावन विनंती करता गवळी बापांनी तुम्ही दयेकन आयच्या दिसाचो संदेश आमकां दिवच्या. मोगाळ विगार बापानो आमच्या सेमिनारचो रेक्टर मोगाळ रॉनी सेरावो फिगेजीचो सहाय्यक वायस प्रेसिडेंट कार्यदर्शी हांगासर सभासलांत आशिल्ल्या मान जोड उरल्या सरमानाच्या सैर्यानो फिरगजकारांनो तशेंच मोगाच्या भावांनो भयणीनो आनी प्रत्येक तरान 100 वर्सां जुबले आचरण करच्या धर्म भयणीनो भावांनो भयणीनो आज तुमकां एक विशेष दीस फिरगेजीच्या स्थापनेचो दीस तुमचे मुखार म्हळें हो जुबलेव मुखार करूंक आसा म्हणून कितें जावं आयच्या दिसा ह्या जुबलेवाचे एक रूच जावन हांगासर ह्या फिरगेजेक सेवा दिल्ल्यांक तांचो उडास काडन मान केलो आनी ह्या मुखांतर तांचें तें उपकारी मौन दाखयलें. तुमकां म्हज्या तर्फेन हांगासर म्हणजे सांगता बसून आसलें तर्फेन तुमकां अभिनंदन पाठयता. सर बरें मागता देवाच्या आशिर्वादा सा लॉरेसाची बेसामां भरपूर तुमचेर देवून दितूच तुमी कितें केलां ह्या फिरगेजे खातीर ताजो फळ तुमकां भरपूर लाभ दी म्हूण मागता. 100 वर्सां मुटव्यान 100 वर्सांची चरित्रा ह्या फिरगेजेक आसा आनी ह्या चारित्रेंत तुमच्या फिरगेजेचो साहेब जाल्लो देवादीन बाजी साल्वादोर सोज 30 वर्स आमच्या मंगळूरू देशजेक ताणें सेवा दिल्या. ताच्या उपरांत म्हजी सेवा 22 वर्सां अशें म्हणटना हाफ सेंच्युरी 50 वर्सां ह्या बंदेल फिरगेजेक सेवा आमच्या तान मेळिल्ल्या बरी जाली. देवाक आमी अर्गां दिवया देवाक उपकार आमी बावुडया. बिशप बाजिलान आमच्या देशजेक मस्त विविध रितीन सेवा दिल्या. हांव ते उलोवंक वचना पूण तुमच्या फिरगेजेचो तो जावन आसुल्लो आनी तुमच्या फिरगेजेन हांवें म्हणचे ह्या 100 वर्सांनी मस्त संगती हांगासर घडल्यात. प्रत्येक तरान हांव उडास करता देवापोणी तुमच्या कुटुंबांत तावन फुलुल्ली. अर्थ पवित्र आत्मो तुमच्या कुटुंबांत प्रत्येक तरान वस्ती करतालो. देवाचो आशिर्वाद तुमच्या कुटुंबांनी तो आसुल्लो आनी देखून तुमचो भावार्थ तुमचे थंय तो दिसून येतालो. भावार्थांत तुमी तीर रावून आसल्यात आनी ताचो प्रतिफळ जावन देवापोणी तुमच्या कुटुंबांनी फुलुल्ली. आनी देखून ह्या चरित्रेंत मुख्य एक विशेष तरान आमी आज उडास काडूंक पावो ह्या तुमच्या कुटुंबांत तावन फुलुल्ली देवापोणी याजक आनी धर्म भयणी आनी ह्या मुखांतर देवाचें राज तुमकां मेळिल्लो तो भावार्थ तुमच्या भुरग्यां मुखांतर तो प्रसार जावंक 7 दीस जाले. देवाक आमी अर्गां दिवया. ताचे सवय तुमी तुमचो भावार्थ फाटल्या 100 वर्सांनी जियोवन तो दाखयला. 100 वर्सांत ते आतां 100 वर्सां जावन जियोवन आसली कोणी नांद कोणना गुंतूना म्हाका पूण 100 वर्सां प्रारंभ करतना आसली ती ताच्या उपरांत तुमी एक क्लेन्स ह्या 100 वर्सांच्या चरित्रेंत तुमी मेळ्ळ्यात आनी तुमी ह्या फिरगेजेची चरित्रा तुमचे तावन ती तुमी बरयली आनी ती चरित्रा बरोवन 100 वर्सां तुमी पावल्यात आनी तुमी सकडी ह्या फिरगेजेंत थोडी वर्सां पुणी चरित्रेंत तुमी मेळिल्ल्यात आनी ह्या मुखांतर ही फिरगेज तुमच्या वरवीं बरी जाल्या.
तुमच्या वरवीं फिरगेजेक नांव आयलां तुमच्या वरवीं फिरगेजेंत बावार्थ बरो करून जिवंक साध्य जाला आनी तुमच्या भुरग्यां वरवीं बावार्थ प्रसार करूंक साध्य जालां देखून हे सर्व बेसांवां आनी कितलीं बेसांवां सरस्पोर देवान तुमचेर वतल्यांत मेजूंक जायनात सगळें पसत देवाक अर्गां दिवंक फावो अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू म्हणून आमच्या काळजांत धांवन तें उतार येयचें आनी आज आमच्या भुरग्यांक 86 भुरग्यांक क्रिस्मसाचो सक्रामेंत दिवंक तुमच्या विगारान म्हाका आपयलें देखून हांव हांगासर आयलो हाच्या पयलीं हांवें हांगासर येवन क्रिस्मस दिल्लो म्हाका पाद्रापान उडास केलो अशें तुमच्या फिरगेजेंत म्हजी इल्लीशी सेवा दिवन तुमच्या ह्या चरित्रेंत म्हाकाय मेळचो एक अवकाश कर दिला आनी ह्या पासत हांव तुमकां आभारी तुमच्या विगाराक म्हाका ह्या पोण्यान दिल्ल्याक हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा भावानो भयणीनो आज सांत जुजे कामेली ताचें फेस्त पापा पियूस 12वो सांत जुजेक कामेल्यांचो पात्रोन जावन तो नम्यारतना तो म्हणालो सांत जुजे आमकां एक आमच्या बगलेन आसचो एक प्रवादी आमकां आमची जतन करचो आमचो रक्षक आनी आमकां सदांच सांबाळ व्हरचो आमकां आमची जतन काडून येवचो तो एक व्हरतो सांत ताका आमी केदाळे मानान आमी लेखीचे म्हणालो पापा पियूस 12वो तो ताचें फेस्त आज आमी आचरण करता आसतना सांत जुजे आमकां आमच्या कुटुंबांक बेसांव दिवं दी आमची कुटुंबां तूं राखून व्हरून दी आनी आज मे म्हयनो आमी सुरू करता हो म्हयनो अवकार मोरयेक समर्पिला आनी ह्या म्हयन्यांत प्रत्येक तरान तेर्साचें भक्तीपण आमी आदारता मोरये विशांत तेर्सा विशांत एक मेळ आसा त्या मेळा विशांत हांवें काल वाचलें 1 मिलियन गुलोब मोरयेक व्हडा मोगान आमी तिच्या भुरग्यांनी ते तेर्स म्हणून हर एक नामान मोरी म्हणून तो एक गुलोब जावन मोरयेक तिच्या मनाक आमी समर्पिचे म्हणून तो एक मेळ आमकां सगळ्या संवसारांत क्रिस्तांवांक उलो दिता आमी तो तेर्स म्हणून मोरये मायेक ते नामान मोरयेचो एक गुलोब आमी तिका भेटोवया तिणें आमचे थंय दाखयल्ल्या मोगा खातीर आमच्या खातीर तिणें पुता कडेन विनंती केल्ल्या खातीर आमी तिका अर्गां जावन हें आमी करया भावानो भयणीनो हांव चर्तीक उलोवंक वचना तुमकां परत आयच्या दिसाचे शुभाशय पठयता देवाची बेसांवां भरपूर तुमचेर देवोन दिता तुमचे व्हडलो प्रोजेक्ट व्हडली येवजण आसा इगर्ज इनॉग्रेट जावंक थोडो तेंप आसा आनी हाका तुमी हर एकल्यान जायत्या रितीनी सॅक्रिफायस केला ताचो प्रतिफळ 100 वांट्यांनी तुमकां सोमी देव खंडीत दितलो तो रीणकारी जावन रावना म्हणलें हांव सांगूंक खुशी व्हरतां तुमचें येवजण बेगीनच तें पदाक पावोवन दी सान लॉरेस तुमच्या पासत विनंती करून दी देव बरें करूं देव बरें करूं गवळी बापानो तुमच्या सोबीत अर्थभरीत संदेशा खातीर फादर रेवरेंड बिशप your presence itself is a blessing for us मोगाच्या जोरान ताळयो दिया आमी आमकां भोव अपुरबायेचो संदेश दिल्ल्या कुटुंब लागीं येता आसतना कुटुंबाचें जेवण भोव गरजेचें जेवण म्हणटा आसतना आतांचो जेवणाचो वेळ जावना तरी जेवणाचे वयर आशिर्वाद मागोवंक आमचे मदें आसात मुखेल सैरे डॉक्टर फादर रोनाल्ड सेरावो विनंती करता फादर जेवणाचेर आशिर्वादाक तुमचे उबी रावया सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा
तूं आमचो मोग करताय, तूं आमकां राखताय आनी पोसताय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक मरणांतलो पुनर्जीवन जावन आमकां नवो बरवसो ह्या काळार दिलाय आनी ह्या पासो तुका आमी दिनवासतांव. आज पवित्र आत्म्याच्या देण्याचो एक विशेष अनुभव तुवें आमकां दिलाय. आमच्या भुरग्यांचेर पवित्र आत्मो तुवें धाडलाय, देण्यांनी बदलाय आनी तांणी फळां बरीत, अर्थां बरीत, भक्तिवंत क्रिस्तांव जिवीत जियोंक तांकां तुवें दाय केलाय. ह्या पासो तुका आमी अर्गां दिता. आज ह्या फिरगजेचो दीस आमी संभ्रमता आसतना समुदायाक आमी नियाळून आमच्या समुदायांत तुजी बेसांव आशिर्वादां आमी लेख करता आसतना तुजे थंय आमी उपकारी मन दाखयता. आमकां फाटल्या वर्सांनी 100 वर्सांनी तुवें राखलाय, पोसलाय आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता भावार्थ जिवंक फावो केलाय. ह्या पासो तुका आमी अर्गां दिता. आज आमी सांगाता मेळोन हें जेवण सेवता आसतना ह्या जेवणा मुखांत्र सगळ्या मदें फिरगस घरा मदें एक पोट माया मोग सेवेचें चिंतप वळोवन दी आनी ह्या मुखांत्र सुवार्ता आमचे थंय आनी आमच्या मुखांत्र सगळ्यान प्रसारून दी म्हण आमी तुज्या लागीं मागता. हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर, हें जेवण सेवतेल्यांचेर तुजें बेसांव घाल आनी आमकां सोमेस्तां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्या मुखांत भावार्थान मोगान बरवशान सांबाळ. तूं जियेताय आनी आर्जवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्यान शिकयल्लें प्रार्थना आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक मुगसितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. दयेकन बसया. देव बरें करूंक फादर. Can we all please sit down because we are having something very important coming. मोगाचेनो जेवण थंय तयार केलां पूण जेवणाक उदक हांगासर तुमकां समेस्तांक लागीं हाडूंक विनंती करता. इगर्जेचो उपाध्यक्ष मानेस्त जॉन एंड्रू डिसिल्वा आनी दयेकन समेस्तांक जेवणाक उदक पावलां म्हणून सांगचें. तुमच्या मदें मानेस्त जॉन एंड्रू डिसिल्वा. वेदिरसच्या गवळी बापांक, विकार बापांक, याजकांक आनी तशेंच धर्म भयणींक आनी तशेंच मोगाच्या फिरगसकारांक ह्या स्थापन दिवसाच्या संभ्रमाच्या जेवणाचें उदक आयलें म्हणटा. सोमेस्तांक जेवणाक उदक आयलें. थोडो वेळ रावचें. मुखले कार्यक्रम तुमकां तिळशितले. मोगाचेनो म्हणटात पिक्चर अभी बाकी है. येदोळ जाल्लें खाली अर्दें पिक्चर आनी आतां आसा स्पेशल एट्रॅक्शन आनी तें जावन आसा समुदायाचें गीत. 100 जाणांचें स्पेशल गीत. पूण तें जावच्या पयलें दयेकन तें जावच्या पयलें आमच्या मदें आसात फादर लॅन्सी घेवन उतरां धन्यवाद समर्पणाची. मोगाचेनो आज आमच्या फिरगस स्थापनाचो दीस आमी भोव अर्थबरे रितीन संभ्रमान आचरण केलो. सर्वांचो उपकार बावडूंक हांव हांगासर आसा. पयल्यान पयले 100 वर्सांचो बाबार्थ जिवचे भाग हो दिवन हो दीस संभ्रमाक फावो केल्ल्या धन्य देवाक जावं आराधन, होगलाप आनी स्तुती. आमच्या पात्रोण सान लोरेसान आमकां फाटल्या 100 वर्सांनी आमकां राखला, सांबाळला, ताका जावं मान आनी महिमा. आयच्या संभ्रामीक मिसाचे प्रधान याजक आनी आयच्या कार्याचे अध्यक्ष आमचे निवृत्त गवळी बाब अदीक मनादीक दोतोर लुईस पाऊल सोज आज हांगासर येवन मिसाचे बलिदान भेटोवन आमच्या 86 भुरग्यांक तांणी क्रिसमस सक्रामेंत दिलो. गवळी बापानो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचे मागणें तुमकां बसयता. थँक्यू बिशप. तशेंच आज हांगासर मिसाच्या बलिदाना वेळार अर्थभरीत प्रसंग दिल्ले आनी आमचो संतोष सोडयले सेमिनारचो रेक्टर भोवमानादीक बाप रोनाल्ड सेरावो तुमकांय आमच्या समेस्तांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज हांगासर 6 भेटवणी केल्ल्या आनी आमच्या संगी आसच्या सर्व याजकांक एका सुत्रान देव बरें करूं. थँक्यू फादर्स. ह्या कार्या फाटल्यान जायत्या दिसांची तयारी केल्या.
मांडावळ केल्या सर्वांचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी वाड्याचे गुरकार स्वयंसेवक कार्यनिर्वाहक आता गायन करूंक आसच्या 100 गावप्यांचो तांकां तरबेती दिल्ल्यांचो वाजत्र खेळिल्ल्यांचो कोयराच्या संद्यांचो आयच्या कार्याची फोटोग्राफी केल्या आनी व्हिडिओग्राफी केल्या एल्ड्रिक डी सिल्वा, व्हिडिओग्राफी केल्या जॅस्मिन मस्करेनस, आयच्या जेवणाक विविध संगतींक पोशाख राबोवन आदार दिल्ल्यांचो वस्तू रुपार काणिको हाडून आदार दिल्ल्यांचो फूल न्हय तरी पाकळी दिवन आयच्या कार्याक कुमक केल्या सर्वांचो कोणाकच सोडिनासतना एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा देवाची दाराळ आशिर्वादा समेस्तांचेर मागता. तशेंच आज क्रिस्माच्या भुरग्यांक दोतोर शिकयल्या टिचर जेनिफर आनी सिस्टर सेलेस्टीन डिमेल्लो हांकां प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मोगाचें न्हू आज आमकां रुचीक जेवण आसा. आयच्या जेवणाचे प्रधान पोशाख दुक्रामास स्पॉन्सर केल्ले मिस्टर विल्फ्रेड सल्डाना इमॅक्युलेट कन्सेप्शन वाडो, मिस्टर लॉरेन्स डिसिल्वा लूड्स वाडो, मिस्टर अरुण सल्डाना सेंट आना वाडो, मिस्टर विन्सेंट सल्डाना सेंट आना वाडो. तशेंच कुंकटामास स्पॉन्सर केल्ले मिस्टर जेम्स प्रकाश मिनेजस पंपाय सोजा चिकन, मिस्टर आयवन डिसोजा कुशी चिकन. तशेंच नांवां नाका म्हूण तांदूळ स्पॉन्सर केल्ल्यांक आनी वर्ण स्पॉन्सर केल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हे पोशाख कोणी हांगासर आसल्यार तांणी गवळी बापान तावन उपकारी म्हणसो गुर्च जावन एक फूल स्विकार करीचे म्हणून विनंती. तशेंच हांगासर मुखारी आमचे गवळी बापा तावन एक फूल स्विकार करचे. येदोला आतां नाबा वाचली तांणी. तशेंच मोगाचें न्हू आयच्या जेवणाक आदार दिल्या सर्वांचो आमी उपकार बावडटा. समेस्तांक देव बरें करूं. धन्यवादाची उतरां समर्पण दिल्ल्या फादर लॅन्सी तुमकां देव बरें करूं. कॅन वी हॅव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द कॉन्स्टंट सपोर्ट दॅट वी ऑलवेज गेट from Reverend Father Lancy D'Souza. Mogachano, Bondel Kala Sons Cultural Special Evening तुमच्या खातीर आसा पूण ताच्या पयलें आसा समुदायाचें गीत. विनंती करता गवळी बापाक आनी मुखेल सैऱ्यांनी दयेकन मुखार वचून तुमची बसका स्विकार करची. आनी आतां आसा स्पेशल गीत समुदायाचें गीत. समुदाय म्हणटा आसतना आसा सबार जाणां लागीं येवचें आनी येवन सगळें कुटुंब बांदचें. आज आसा आमचो स्पेशल डे, फिरगजगरांचो दीस. अशें म्हणटा आसतना फिरगजगरांनीच एक गीत म्हणलें तर कितल्या भोव सोबीत दिसता. 100 वर्सां जालीं आज मेयाची 1 तारीख. 1923 to 2023 May 1st, 100 years completed. Today we are stepping to the year 101, May 1st, 2024. It's a very auspicious moment. To celebrate this moment, we are having 100 plus singers. मोगाचनो आमच्यात फिरगजीची 100 गावपी मुखार येतात घेवन एक सुमधुर गीत आनी तें जावन आसा शतमानोसाचें दीस. आमी बोंदेलान कशीं जियेता, आमी संतोशान आसांगी खुशयेन आसांगी म्हणून सांगचें हें गीत आनी हाचें मुखेलपण घेता आमचे विगार बाप. मोगाचनो सोबीत गीत शतमानोसाचें गीत. बोंदेलगरा म्हूण म्हणटना आमकां अभिमान सोबता. 100 वर्सांची आपुरबायेची बोंदेची चैत्रा. गणेश बापाच्या आश्रयाखाल विगार बापांच्या जतनेकार बोंदेल फिरगजेंत जियोवच्या आमकां खुशी खुशी
सोबता 100 वर्सांची आपुरबायेची मोदेची चरित्रा गणेश बापाच्या आश्रयाखाल बिगर बापांच्या जतनेकाल बोंदेल पिरगजेंत जियोच्या आमकां खुशी खुशी भोगता So Santanton Bulurant Sopta Francis Avere Orto Sante Bideyant Melta Posto Bab Sansuzeto Amso Womanjurant Asta Patron Sante Lores Amso Bonengarantanta Novi Iger San Loresaci Bondelce नाव सगळ्या संसारार गाजयता बोंदेलचे नाव सगळ्या संसारार गाजयता आमी बोंदेलकारां म्हूण म्हणटाना आमकां अभिमान सोबता 100 वर्सांची आपुरबायेची बोंदेलची चरित्रा लॉरेन्स बापाच्या आश्रयाखाल बिगर बापांच्या जतनेकार बोंदेल पिरगजेंत जियोच्या आमकां खुशी खुशी भोगता दादोशी मोगाळ लोकांचो कष्ट नश्ट अनवरां आयल्यार आपल्या पेल्याक पावसो जेवणाक आपुरबायेन सुदारसून वर्सो ह्या जातां देवाच्या जाग्यार मनांतलेचो जात भेदभाव नासतना कांय मुस्लिम हिंदुआं संगी एकवटांची येवसो मुस्लिम हिंदुआं संगी एकवटांची येवसो आमी बोंदेलकारां म्हूण म्हणटाना आमकां अभिमान सोबता 100 वर्सांची आपुरबायेची बोंदेलची चरित्रा लॉरेन्स बापाच्या आश्रयाखाल बिगर बापांच्या जतनेकार बोंदेल पिरगजेंत जियोच्या आमकां खुशी खुशी भोगता बोंदेल पिरगजेंत जियोच्या आमकां खुशी खुशी भोगता बोंदेल पिरगजेंत जियोच्या आमकां खुशी खुशी भोगता खुशी जाली की तर जोरान ताळयो दिया आमी बोंदेलकारांक 100 जाणां गावप्यो न्हू मोगाचें न्हू हें जावन आसा पयलें गीत आनी आतां देवाक अर्गां दिवचें गीत आमी पयलें लातीन भाशेंत हांगासर मीस भेटयताले म्हणटात 100 जाणां हांगा आसलीं तशेंच लाते भाशेचें मीस पयलें आयकलां तरी लाते भाशेचें एक गीत जावन आसा प्रमुख देवाक अर्गां दिवचें तें जावन आसा लावदाते दोमिनूम आनी मोगाचें न्हू आतां धन्या देवाक तशेंच सा लॉरेन्साक अर्गां दिवन म्हणटात आमी 100 जाणां लावदाते दोमिनूम
समेस्तांक देव बरें करूंक मोगाचें हांव विनंती करता गवळी बापांक संगी फादर एक्टर संगी दयेकन मुखार येवचें एका तस्विराक. मोगाचें न्हू आतां आसा दुसरो भाग आनी तो जावन आसा मागीर तस्वीर हांगासर वन्स मोर आनीक पटी नोव्हेंबरांत डेफिनेटली जोर ताळयो दियात ताणें वन्स मोर म्हळें त्या भुरग्यान. व्हेरी गूड, थँक्यू.